जेजू कारगा. भाव भयणानो, म्हाजें नांव रेमंड. म्हणटोच ब्रदर बा म्हणपाचो ना, नांव म्हाजें रेमंड. कित्याक मागीर ब्रदर खूब जाण येता आनी मागीर ब्रदर ब्रदर सगळे मागीर ब्रदर ब्रदर जाता. म्हाजें नांव रेमंड. कॅथलीक हांव, चर्च गोवर आनी देवाचें उतर परगट करता. म्हणटकूच हांव पुलीस डिपार्टमेंटान काम करतालो. देवान सांगलें म्हाका, तूं काम सोड आनी आपणाची महिमा तूं पळयतलोय. हो कॉन्फिडन्स तुजे कुडीन कंप्लीट पेकोवणी हाडल्या बगर आनी ही पेकोवणी कंप्लीट तुजी मेनटेन केल्या बगर एवरी इयर ती उचारणी करून मोरोसोरी उचारणी करपाक जाय देवाच्या उतराची. तुका दुयेंस म्हणटा तें येतलें, पूण तेंकतलें आनी सकयल पडटलें. साम्स 91 म्हणटा, नो प्लेग शॅल कम नियर युअर ड्वेलिंग. कित्याक तुजी येतलो देंवसार दुयेंस घेवन, पूण टच जातलें आनी सकयल पडटलें. कित्याक तुवें देवाच्या उतराची तुवें फेन्स घातलेलो. आनी हांव हांगर आतां हे स्टॅच्यू पळयतां आनी हे सगळ्या हेका मिनींग आहा आनी हेजेर हांव तुमकां सुजमणी दिता. सेंटराक घातला देवाक, जेजूक घातला. म्हणजे आमचो क्रिस्तांव जिविताचो सेंटर कोण? जेजू. आतां हो सांत, हेजें बोट खंय आहा तें पळय. तो म्हणटा हेजें जिवीत हांव जियेलो. हो सांत म्हणटा हेजें जिवीत हांव जियेलो. करेक्ट? हे दाखयता तो. हेजें जिवीत म्हणटा आपूण जियेलो. आमी कितें करूंक सोदता? आमी हेजें जिवीत जियोंक सोदता. हो म्हणटा आपूण हेजें जिवीत जियेलो. हेजेर आमचो नियाळ ना. हो म्हणटा आपूण हेजें जिवीत जियेलो. हेका आपणान म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार केलो आनी हे जें जिवीत ह्या संवसारान हांव जियेलो तो हेका लागून हांव जियेलो. म्हणटकच हो तेजो सेंटर. हो फोटो पळया भाव भयणां, हो ही मास पळया. फाटीं कोण आहा आनी फुडें कोण आहा? कितें म्हणटा ती? हो पयलो. हेजें जिवीत म्हाका जियोवपाक जाय. तेणी मानून घेतलो तो सोमी दोनी आनी सोरवंडार. पूण आमी फोकस कितें करता? आमी फाटल्यान आहा पळय त्या फिगराचेर फोकस करता आनी जी बोटां दाखयतात ते आमी फोकस करिना. आमी ते इमाजीची पासून आमकां आयडियर ना. आमकां ती इमाजीची पासून आयडियर ना. सगल्यो इमाजी पळय तूं, देवाक बोट दाखयता, खंयसरूय पळय तूं. पूण आमकां तें मिनींग कळोन आमी कितें चिंता? आमी फाटल्याक एक्सेप्ट करता आनी फुडल्याक रिजेक्ट करता. हो आमचो चडसो प्रॉब्लम. आनी देवाचे भाव भयणानो, पयले क्वेश्चन विचारता आनी आन्सर दिया. तुमकां येता पळय तितको आन्सर दिया. स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो? स्वर्ग आनी संवसार देवान कसो रचलो? देवाच्या उतरान म्हणटा. ती कितकी जाणां म्हणटा देवाच्या उतरान स्वर्ग आनी संवसार रचलो? पळय ती म्हणटा ते खबर आहा ती म्हणटा. हांव रायट ओ ना तें मागीर सांगतलो, पूण सगल्यांच्याच आन्सर रायट आसतलें. पूण ती रायट ओ ना ती मागीर सांगता. पूण तेन आपणाचें तोंड ओपन केलें. तुमी सांगा स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो पळय तो. कोणूय सांगा उतरां. म्हणजे ती रायट आहा, तूंय रायट आहा. पूण आमी कितें आहा? भियेता सांगपाक. देवाच्या उतरा शिवाय तूं स्वर्ग आनी संवसार रचूंक शकना. तेंकां सांगलेलें सांगना काय म्हणून तेणी दोगांयनी सांगूंक ना. म्हणून ते स्वर्ग आनी संवसार देवाच्या उतरान रचलो. खंय मेवता तें पळोवया. उत्पत्तीचें पुस्तक जेनेसीस 1. तो जेनेसीस 1 या आमची भयण वाचतली. ती कोंकणीन वाचतली, हांव इंग्लिशीन वाचता. कित्याक कोण तो इंग्लिशूय सजमता तेंकांय सजमोन येवनी. वा सिस्टर. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. ओरोंबाक कोण आहलो? देव. देव म्हणजे आतां हिब्रू वर्ड जे उजार केला, ओरिजिनल वर्ड जे त्या टायमार हिब्रूच चलताली आनी हिब्रूचे ओरिजिनल वर्ड जे थंयसर उजार केला
ते एलोहीम. एलोहीम म्हणजे एकावंक सुबेज. आतां गॉड म्हटल्यार सिंगुलर दिसता, पूण हे प्लुरल वर्ड. बाप, पूत आनी पवित्र, त्रिएक देव हो स्वर्ग आनी संवसार रचता. आनी तेज्याहून पयलो आनीक कोण ना. बाप, पूत आनी पवित्र, आनीक थंयसर कोण ना. इन द बिगिनींग म्हणटा गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. औरंबाग देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. स्वर्ग आनी संवसार आतां कोणें रचलो? देवान. कसो रचलो? आतां दुसरी ओळ कितें म्हणटा ती पळोवया. आकार नाशिल्लो, काळुकान बुडलेलो, उदकान उदीक आहलें. 3 प्रॉब्लम आहा. 3 प्रॉब्लम आतां हो धरती करता पळय तेन्ना 3 प्रॉब्लम आहा. धरती करता पळय तेन्ना 3 प्रॉब्लम आहा. आनी हे 3 प्रॉब्लम भावा भयणांनो आमच्या लायफान कितक्यात प्रॉब्लम आसता. देवाक हे 3 प्रॉब्लम आसले. आनी देव पयल्याच हितून आपणाची सिस्टम सांगता. आनी ती आतां तुमकां बरोवन घेवची पडटली. पयल्याच दुसरे वळीन देव प्रॉब्लमाचें उलयता. दुसरे वळीन देव प्रॉब्लमाचें उलयता. हो प्रॉब्लम आहा. आमच्या जिवितान जायते प्रॉब्लम आसतले, पूण देव हांगर कितें म्हणटा तो पळोवया. देन गॉड सेड लेट देर बी लायट एंड देर वॉज लायट. कितें म्हणटा कोंकणीन? देवान म्हटलें म्हणजे कितें उजार केलें? देवान म्हटलें म्हणजे उजार ताणें कितें केलें? आतां म्हाका तुमकां सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका आतां कितें उजार करपाक जाय? उतर. म्हणजे उतरा शिवाय तूं कांय करूंक शकना. आनी देवाचें उतर देव राखतलो. देवसाराचें उतर उलयलें देवसार राखतलो. दोनूच राज आहा. एक देवाचो राज, एक देवसाराचो राज. आनीक मोदें आनीक गॅप ना. आतां हे दुरीक घालता न्हू आमी. हे सायडींतली प्रॉपर्टी एकल्याची, हे सायडींतली प्रॉपर्टी एकल्याची, आनीक मोदें कांय ना. हो दुरीक तुका आयडेंटिफाय करता. हो नोर्क, हो स्वर्ग. मोदें आनीक गॅप ना तितून. फकत हो दुरीक डिवायड करता तुका. ही सायड नोर्क, ह्यो सायड स्वर्ग. तुवें डिसायड करपाचें तुका खंय वचपाक जाय पळय. पूण देवाचें उतर इम्पॉर्टंट म्हणटा हांगर. देवान म्हटलें उजवाड जावनी. पयलो प्रॉब्लम सॉल्व. कावूक आहलो. कावकाचेर उलयलो देव? उलयला कावकाचेर काय देवान उजवाड उलयलो? आमी कितें उलयता? आम्याची बी घातल्यार कितें येतलो? आंबो येतलो. पणसाची बी घातली कितें येतलो? आनी तुवें म्हटलें काव खा, म्हाज्या जिवितान कितें येतलो? म्हणटकूच कोणाचो प्रॉब्लम? आनी ब्लेम आमी कोणाक करता? कळलें कितें जाता तें? बी घालताय तसलें फळ येता. आम्याक पणस जावंक शकना, इम्पॉसिबल. आम्याक पणस जावंक शकना, इम्पॉसिबल. पोपायेक चिकू जावंक शकना, इम्पॉसिबल. जशी बी घालताय तेंच फळ येतलें. कितकी सिस्टम तूं शीक. आंबो घातलो आंबोच येतलो, पणस घातले पणसूच येतलो, पोपाय घातली पोपायच येतली. प्रॉब्लम घालशी प्रॉब्लमूच येतले. कसले आसूं. काळूक उलयले काळूक येतलो. थोडी आनी अशी म्हणटा म्हाज्या घरान शांतीच ना. कसली बी घातली? म्हाज्या घरान शांती ना. म्हणटकूच कितें येतलें तेज्या घरान? अशांती. शांती आसचीच ना. कित्याक तुवें कितें उलयलां? शांती ना. शांती नाचें पीक कितें? शांती ना. आतां तूं म्हणटा हें कशें घडोवन येतलें? प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा. बरोवन घ्या. हांवें स्क्रिप्चर दिला पळय तो जेनेसीस 2 प्रॉब्लम. बरें बरोवन घे. तेज्या पयलीं बरोवन घे. जेनेसीस 2 बरय जेनेसीस 2 बरोवन घ्या. जेनेसीस 2 प्रॉब्लम बरोवन घ्या. जेनेसीस 2 इज अ प्रॉब्लम. जेनेसीस 3 सोल्युशन. जेनेसीस 2 प्रॉब्लम, जेनेसीस 3 सोल्युशन.
जेनेसीस टू प्रॉब्लम, जेनेसीस 3 सोल्युशन. आतां हे तुमी मोरोसोर म्हणपाचें, हे तुमी मोरोसोर म्हणपाचें, कित्याक तुमच्या सिस्टमान रिकॉर्ड जावनी. 6 म्हयने जाले हांव हे शिकयता लोकांक, 6 म्हयने जाले तेंचे तकलेन वचना. आतां खियो घेवन मातसो पडटलो. बायल म्हणटा कितको तिडकीन प्रीच कोत्ताय रे तूं. आनी म्हटलें 6 म्हयने जाले हांव एकूच सांगता, 6 म्हयने तेंच्या काळजान भितर वचना. म्हणटकूच तुमी स्टार्टिंगांगूच म्हणपाक स्टार्ट करा. दुसरे टायम येता पळय तेन्ना तुमी एक्सपर्ट आसतले. हांवें 6 म्हयने शिकयले, तेंच्या काळजान वचना. आतां तुमी म्हणा की हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलो. बरया, आय वील नॉट स्पीक द प्रॉब्लम, आय वील स्पीक द सोल्युशन. हे मागणी तुका डेली म्हणटलें तूं. आपूण प्रॉब्लम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलें. हांव प्रॉब्लम उलोवची ना, हांव सोल्युशन उलयतलें. हे सिस्टमान वयतलें तुज्या. आनी तूं प्रॉब्लम उलोवपाचें बंद जातलें, नाजाल्यार संवय जातली. येयल्या दिसा म्हाका तेच स्टोरी. खंय घरान हांव देवाचें उतर दिवंक वयता, म्हाका प्रॉब्लम सांगता. आनी देवाचें उतर म्हणटा 2 कोरिंथकार 5:17, तूं नवी रचना. आदले ते सगळे गेले, तूं आदल्यो म्हाका काणयो सांगशी, नाल्यार आदल्या बांदपासान तूं हाय. आदल्या बांदपासान उरपाक जायना भाव भयणानो. देवाचें उतर म्हणटा तूं आतां जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेताय, तेन्ना आदले ते गेले सगळे नवे. आदली तूं ती कॅसेट तेणेन म्हाका 10 वर्सां पयलीं गायी मारलेल्यो, त्यो तूं आजुनूय तुज्या काळजान घेवन बसलाय, नाजाल्यार तूं आजून नवी रचना जावंक. तूं आदले ते घेवन बसलाय. हांव एक मागणें करता भाव भयणानू. एवरी हांगार आतां प्रीच करून गेलो म्हणटच हांव एक मागणें करता. कित्याक जायते जाणांक हांव कितें उलयलां तें घोडेक दुखोवंक शकता. पयलें मागणें हांव देवाक करच्या पयलीं म्हणटा, देवा आयच्या दिसा हांवें देवाचें उतर दिलां. कोणाकूय तर दुखलां तें हांव दिताना. हांव तुजें खरें उतर दितां, पूण एक टायम तो सायडीन कोण बोल्ला तेका तें दुखता जाय. हांव म्हाजी चूक मानून घेता, हांव खालती जाता तुज्या कडेन. हांवें तेंच्या बऱ्याक सांगलेलें, पूण तेंकां घोडेक ते तेंचे भितर रिसीव करपाक चुकले आसतले. आनी हांव हितून खालती जाता आनी हांव तुजी माफी मागता. कित्याक बोगसणें ना नाल्यार तूं देवा लागीं वचोंक शकना. देव आमकां शिकयता, आमच्या बापानूय म्हणटा, पयलो भोगोस आनी मागीर आपणाशीन मागणें. मार्क 11:25 तेच सांगता, पयले बोगसणें माग आनी मागीर आपणाशीन यो. आतां ओतमीक बोगसणें मागोंक शकता भाव भयणानू. इंडिविज्युअली एका मनशाशीन तूं वचनाय म्हणटच तूं ओतमीक बोगसणें मागता. जेजूनय आमकां ओतमीक बोगसणें दिलें खुर्सार आसतना. ते नकळत ते कितें करतात पळय ते. आनी हें उतर खुर्सायलें उलयलां तें आजून पासून आमी आपणायता. ओतमीक तेजो उलयलेलो आनी ओतमीक आमी तेजें तें मानून घेता. तो म्हणटा ते नकळत ते कितें करता तांकां बोगस सायबा. खुर्सायल्यान उज्याक आनी दायाक भाव भयणानू तेजे चोर आसतात आनी ते चोर किरमिदोर आसतात आनी ती तांकां शिक्षा फावो आसता. आनी जेजू तितून एकलोच आसता जी दुसऱ्याची शिक्षा घेवन येयल्लो आसता, आपणाची न्हू. तो देवाचो स्वयं तेज्या भितर आहलो, देव नाहलो, मनीस आहलो, पूण देवाचो स्वयं आहलो. कित्याक पातक तेणेन करूंक नासलें, मनशाच्या पातक तेणेन घेतलें. आनी तो एकलोच पातकां विणें खुर्सार गेलो. पूण सर्गीच्या बापायन मनशा काळाची पातकां घातली तेजेर आनी तेणेन ताका पाट केली. तेन्ना तो म्हणटा, कित्याक म्हणून तुवें म्हाका नाकारलें. कित्याक तेज्या बापायन ताका नाकारलो जेन्ना पातक तेजेर घातलें. पूण भाव भयणानू, जेन्ना तो खुर्सार उज्याक आसता पळय तो चोर ताका म्हणटा, आयज म्हाज्या तुज्या राज्यान उगडास कर, कित्याक तुका फावो ना, तुका फावो ना ही शिक्षा. म्हाका फावो आहली, हांव किरमिदोर, हांवें जायती वायट केलां, पूण हांव आयज मानून घेता तूं खरो देव. आनी तो थंयसर तेजेशीन बोगसणें मागता. आनी जेजू म्हणटा, आयजूच तूं म्हाज्या बरें आसतलें. खुर्सार भाव भयणानू निमण्या वक्तार तो आपणाचो देव सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता. जेजू इतको काकुतकार भाव भयणानू. निमण्या दिसा पासून तुवें तर जेजूक म्हटलें, तूं म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार. काळजान सांग, बेश्टी तोंडाची उच्चारणी. काळजान सांग जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार करता तेन्ना भाव भयणान तोंडान सान आमी जायते म्हणटा. आमी आमच्या बापा म्हणटा तोंडान सान. एकल्याक पासून मिनींग खबर आसतना आमच्या बापाचो.
कित्याक ह्यो आमकां इगोर्जेन उचारणी दिल्या आमी त्यो म्हणत रावता आनी पोयट्री कह्यो म्हणटा. एका जाग्यार गेल्ले आमी देवाचें उतर दिताले आनी ताका म्हटलें नोमान मरये म्हूण. तिणें पळय स्पीड धरली, एक स्पिडीन गेली आनी म्हटलें थांब. आगे म्हटलें सवकास म्हण गे म्हटलें. सवकास म्हणपाक जायना, सवकास म्हणपाकूच जायना. कित्याक हॅबीट जाल्या फास्ट ती स्पिडीन वचपाची. सवकास म्हटल्यार म्हणोंकूच जायना, इसरली. काल एकल्या भावान फोन केलो, हांवें म्हटलें नोमान मरये म्हण रे म्हटलें. तो म्हणूंक लागलो ना आपणाक जायना रे, आपूण इसरलो, खूब टायम जालें म्हणूंक लागलो, आपण म्हणोंक ना. अशें जाता भाव भयणां. उचारणी तुजी काळजान आसली नाल्यार तुज्या तोंडार आसतली. पोयट्री कशी केली जाल्यार तेजो मिनींग जायना आनी तुका कांय मेळचेंय ना तितून. कित्याक तूं मिनींग नकळय आनी तूं उचारताय, कितें मेवतलें? आतां तुका तर खबर ना जेजून खुर्सार कितें केलें पळय तेजो मिनींग सोलमोंक ना. हे जेजून खुर्सार केलें, कितें केलें पळय तें तुका मेवतलें कितें? तुका मेवचें ना कांयच, कित्याक तुका खबर ना जेजून खुर्सार कितें केलें पळय तें. आनी तुका खुर्सार कितें केलें पळय तें कशें कळटलें? देवाच्या उतरां. जेजून खुर्सार कितें केलें पळय तें मनीस सांगता पळय तेजेर न्हू, देवाच्या उतरान तुका 1 पेद्रू 2:24 सांगता जेजून खुर्सार कितें केलें पळय तें. म्हणटकूच हो स्टेटमेंट डेली करा भाव भयणां. हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतां. हे डेली म्हणा आनी हे काळजान तुमच्या भितर वयतलें. नेक्स्ट टायम येता पळय तेन्ना तुमी आनी म्हाका प्रॉब्लम सांगचे ना, तुमी डायरेक्ट सोल्युशन सांगतले. आतां हांगोर येवच्या पयलीं आमी एका घरान गेल्ले, हांव आनी ब्रदर एका घरान गेल्ले देवाचें उतर दिवपाक. आनी थंयसर म्हाका एक फोन येयलो. ही हिंदू भयणी पूण जेजू क्रिस्ताक मानता, जाली ती खूब वर्सां जालीं जेजू क्रिस्तान. आनी म्हाका फोन केलो आनी हांवें डायरेक्ट म्हाका कळलें तेणें कित्याक फोन केला पळय तो. हांवें डायरेक्ट स्पिकराचेर घातलो तेंकां आयकपाक. आतां हांव नकळो, ती नकळो, हांव खंय आहा पळय ती. आनी हांव जाणा ती कित्याक लागून फोन केला पळय तो, कित्याक हांव ते कितें सांगलेलें. जेन्ना ती पनिनोन जे आमी संड्या दीस देवाचें उतर दिलां ती येयल्ली म्हाजेशेन मागणें करपाक. आनी ती म्हणोंक लागली, आपणाची आई म्हणोंक लागली बरी ना आनी फाल्यां तिका डॉक्टराशी व्हरपाक जाय आनी डॉक्टरान बरी ना ती. हांवें तिका म्हटलें, हांवें तिका देवाचें उतर दिलें. डिट्रॉनॉमी 31:8 आनी साम्स 107:20. गॉड सेंड हिज वर्ड एंड हील्ड द डिजीज. देवान उतर धाडलें आनी पिकोवणी दिली. 2 उतरां हांवें उजार केली, डिट्रॉनॉमी 31:8 आनी साम्स 120:70. हांवें म्हटलें तूं घरा वयताय पळय तेन्ना तुजी आवय बसलेली आसतली. हांवें देवाचें उतर धाडलें. हांवें म्हटलें तूं आवय घरा वयताय पळय तेन्ना बसलेली आसतली आनी जेन्ना घरा गेली भाव भयणानो तेजी आवय ऑलरेडी पेकोवणी घेवन घरा कडेन बसलेली आसली. आनी हो फोन हांवें तांकां कित्याक आयकोंक दिलो? कित्याक हांव जाणा हांवें कितें मागणें केल्लें आनी ती आपूण तें म्हाका सांगपाक की अशें घडलां. आनी 3 तारखेर आमची पनिनोन सर्वीस आहा. हांवें टेस्टमनी डे डिक्लेअर केला, कित्याक हांवें तें देवाचें उतर हांव थंयसर उलयलां. हांवें तांकां सांगलां तुमी उणी 20 जाणां तरी हांगा टेस्टमनी घेवन येतली. उणी म्हणजे आख्खो दीस टेस्टमनीनूच वयतलो, ही म्हाका गॅरंटी आहा. आपूण म्हणोंक लागली पयलीं येवन टेस्टमनी दितली, कित्याक आपूण घरा गेल्या तेन्ना आपणाची आवय बसलेली आसली. भाव भयणानो गरज ना, तूं ICUन वचपाची गरज ना. आयज हांव कोणाक देवाचें उतर दितालो आनी ती काय बायबल खंय आहा तो खबर ना, खंयचें उतर खंय आहा तो खबर ना. हांवें तिका सांगलें तुवें बायबलाक केन्ना हात लागना. तुका वायट दिसत भाव भयणानो, वायट दिसलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, एटलिस्ट तुका सुजमणी येतली न्हू. बायबला उपरांत मीस येयलें, पयलें मीस येवंक ना आनी मागीर बायबल येवंक ना. बायबलाचेर बरोवन दवरला जेजून म्हाज्या उगडासाक हें कोरा, तेन्ना मीस घडलें. हें म्हाज्या उगडासाक कोरा म्हटलां पळय तेन्ना. पयलें मीस येवंक ना आनी मागीर बायबल येवंक ना. पयलो बायबल येयलो आनी बायबलांतल्यान मीस येयली. म्हणटकूच तुका बायबल खबर ना जाल्यार तुका हें खंय बरयलेलें तें कशें कळटलें मीस कशें येयलें पळय तें. आनी तूं एवरी टायम मिसाक वयता,
आनी तसोच घरा येता. हांव एवरी टायम मिसाक वयता. हांव म्हणटा जेजू हांवें तुजें मांस खाल्ला, हांवें तुजी कूड खाल्ल्या, हांव दुयेंत परत येवंक शकना. हांव दुयेंत परत घरा कडेन येवंक शकना, कित्याक तुजें उतर म्हणटा हें जावन आसा म्हाजें मांस आनी हें जावन आसा म्हाजें रगत. हांवें जेजूचें मांस खाल्लें आनी हांवें तो जेजूचें रगत पियेलें. हांव इगोर्जे मिसाक गेल्लो जाल्यार हांव घरा कसो तसोच परत येयलो. कसो येयलो परत भाव भयणानू? जेन्ना देव म्हणटा आपणाचें तूं मांस खाताय, आपणाचें रगत तूं पियेताय, हें म्हाज्या उगडासाक केलाय, नाजाल्यार तूं दुयेंत गेल्लोय तूं घरा कसो परत दुयेंत येयलो? कित्याक तुवें नियाळ करूंक नाय भाव भयणान. आनी हांवें हें जेन्ना हांव म्हाज्या बायबल क्लासीन हांवें सांगलें दोळे दाब आनी मीस आयक. दोळे दाब कित्याक तें सांगता. रागार जायनाका भाव भयण. हेजें कितें लोमता, तेजें कितें लोमता, हो कितें घालून येयला, तो कितें घालून येयला, हे दोळे ओपन आहा पळय तेन्ना पळयता. दोळे बंद कर आनी मीस आयक. आनी देव तुजेशीं डायरेक्ट उलयतलो भाव भयण. हे गॅरंटीन हांव सांगता, कित्याक हांव हें करीत आहा म्हणून हांव हें सांगता. हांव दोळे धांपता आनी एक उतर पादेकार कितें उलयता तें आयकता आनी तें म्हाज्या काळजान वयता. नाजाल्यार तूं खंयच्याय क्रिस्तांवांक इसार आमचे मीस कोबार जाल्या उपरांत तूं भायर वच आनी ताका इसार आयज शर्मांव कितें हांगला रे, तें हांगतल्या पादेकाराकूच वच आनी इसार. म्हणटा काय म्हणना, हीं उतरां आमी म्हणटा काय म्हणना, कित्याक आमी घेयना न्हू देवाचें उतर. पयली माती मार्क 4 आमकां देवाचें उतर शिकयता. पयली माती जी जावन आसा देवाचें उतर उलयलेलें सैतान येवन तुज्या कुडल्यान काडून व्हरता. पयलें उतर. पादिकार देवाचें उतर दिता, तूं तुजे कान बंद कोत्ताय, तूं हे सायडीन ते सायडीन पळयताय. पादिकारान कितें शर्मांव दिला, तूं म्हणटाय पादिकाराक वच आनी इसार तेणें कितें शर्मांव दिला. तूं कितें करतालो इगोर्जें? बोटां दाखोवंक जाय नाल्यार कोणाकूय दाखोव येता न्हू. तुजें मन खंय आहलें भाव भयणानू? बोटां आमी एका तेका दाखयतात. तुवें कितें केलें मिसाक गेला पळय तेन्ना तुवें आयकलें देवाचें उतर. सैतानान तुका पयलोच बांदून दवरला देवाचें उतर आयकोनाका म्हणून. पयली माती बी घातली, सैतान येता बी काडून घेवन वयता. ही पयली माती. बी पडली रस्त्याचेर जे निबोर जाला पळय त्या मातयेचेर आनी तें तुका कांय घेयना. सैतान येता ती बी काडून व्हरता. कोणाची चूक ना भाव भयणानू. एका तेका बोटां दाखोवपाचें आमी बंद करपाक जाय. पादेकाराची चूक ना. हांवें नियाळ करूंक ना, हांवें उतर आयकोंक ना भाव भयणां. तो उतरा भायर कितें उलयलो तेजी चूक, तें हांव सांगता. पादेकार तर उतरा भायर कितें उलयला, ज्या दिसा गॉस्पल आहलें तेज्या भायर कितें सांगलां ती तेजी चूक. पूण जे गॉस्पल वाचता, जो गॉस्पल वाचता, जे रिडिंगां वाचता, ती बायबल आयल्यान येता न्हू. ती कितली आयकली तुवें? बरें पादेकारान शर्मांव सांगला तो आयकोंक ना. गॉस्पल वाचलो, रिडिंगां वाचली, ती कितकी आयकल्या? तेजेरूय तुजो नियाळ ना. तें देवाचें उतर, त्यात आयकपाक कितें प्रॉब्लम आसलो? पूण सैतान तुका पयलोच म्हणटा ना, कांय ना ह्या देवाच्या उतरांत. कित्याक ताका खबर आहा तो आंच बडवो आसलो. लुसिफर हो आंच बडवो, सैतान हो आंच बडवो. पूण हो आंच बडवो देवाच्या विरोध वयता. आनी मायकल आंच बडवो, आर्क एंजल म्हणटा ताका आमी. सगळ्यान व्हडलो बोलिश्ट म्हणटा तो मायकल, आंच बडवो मायकल. हो सगळ्यान बोलिश. तो देवाच्या आड वयता म्हणून तो काडटा आनी ताका धरतेर उडयता. आनी लुसिफर आहलो आंगोर, तो आंगोर सैतान जाता. म्हणटच ताका देवाचें उतर खबर आहा. ह्या लुसिफराक देवाचें उतर खबर आहा, कित्याक तो त्या राज्यान तेणेन काम केलां. त्या राज्यान देवाचें उतर आहा आनी ताका देवाचें उतर खबर आहा म्हणून तो तुमकां घुस्पायता. जेजूक 3 मांडण्यो येयल्यो भाव भयणानो. पयली मांडणी येयली जेजूक आनी तेणें म्हटलें हो उणो आहा तेजें तूं हो फातर आहा तेजें उणें कर, हो फातर आहा तेजें उणें कर. आनी जेजू ताका सांगता बरयलेलें आहा. जेजू ताका सांगता. आतां तो देवाचें उतर उलयता. फातोराची उणो करपाची पदवी जेजूक आहा. फातर उणें करूंक शकता तो, ताका पदवी आहा. पूण तो सांगता ताका फातर आहा तेजो उणो कर. आनी जेजू ताका सांगता
मनीस उण्यांत उदी जियेना देवाच्या दर एका उतरा उदेशी जियेता. बरयलेलें आहा म्हणटा तो, खंय बरयलेलें? आदल्या कोरारान डिट्रोनॉमी 8:1 बरयलेलें आहा. मॅन शॅल नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन बट एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. बरयलेलें आहा म्हणटा त्या आदल्या कोरारान. तुका खबर ना? शेणलो सयतान. आमी करपाक जाय. बरयलेलें आहा देवाच्या उतरान. आनी जेन्ना देवाचें उतर तूं दाखयतलें तुज्या कडल्यान कोडसो तो. सैतानाक पदवी कोण दिता? आमी. देवान सैतानाक पदवी दिवंक ना. देवान आमकां पदवी दिल्या. म्हणटकूच हो भाव भयणान हो स्टेटमेंट बरयात तुमी. आय वील नॉट स्पीक द प्रॉब्लम, आय वील स्पीक द सोल्युशन. ना चुकता हें म्हणपाक जाय. प्रॉब्लम उलोवपाची गरज ना भाव भयणान. आतां एक एग्जाम्पल दिता. घरा कडेन तुजो टॅप चलना. घरा कडेन तुजो टॅप चलना आनी प्लंबराक हाडटरून सारकें करतले काय टॅप चलना टॅप चलना टॅप चलना म्हणटले. कितें करतले? टॅप चलना टॅप चलना टॅप चलना म्हणटली काय प्लंबराक हाडटले आनी टॅप फिक्स करतले. उलया प्लंबराक हाडटले न्हू. मागीर ओत्मीक जिवितान आमी कित्याक करिना? ओत्मीक जिवितान आमी कित्याक करिनात ते? ओत्मीक जिवितान आमी प्रॉब्लम कित्याक उलयतात? आमच्या ओत्मीक जिवितान आमी प्रॉब्लम कित्याक उलयता? हांगर पळय म्हाजी गाडी कितें जाली आयज म्हाजी गाडयेक सैतानाक खबर हांव देवाचें उतर दिवंक वयता म्हणटकूच तो म्हाका ब्लॉक घालीत आहा. म्हणटकूच हांवें कितें केलें? ब्रदराक फोन मारलो आनी म्हणलें ब्रदर म्हाज्या गाडयेक प्रॉब्लम येयला पूण म्हाका म्हणलें प्रॉब्लमाचें ना. म्हाका देवान सांगलां तुमगेर गाडी दवरल्या म्हणून. आनी हांवें ताका फोन करून सांगलें गाडी अरेंज कर. पूण म्हणलें प्रोग्राम कॅन्सील जावपाक जायना. पयशे कितके पडो प्रोग्राम कॅन्सील जावपाक जायना. आयच्या दिसाक फाल्यांच्या दिसाक आनी परवांच्या दिसाक जितक्या घरांनी आमी येता म्हणून सांगलां तितक्या घरांनी आमी वयतले. म्हणटच गाडयेचो प्रॉब्लम ना. हांव येवच्या पयलीं भाव भयणानू देवान ऑलरेडी थंयसर गाडी अरेंज करून दवरलेली. तो विटनस आहा. आतां हांव ब्रदराक सांगतालो गाडी ऑलरेडी म्हाका थंयसर अरेंज करून दवरलेली आहा. हांव उलोवंक ना कोणाशीन. देव म्हाका म्हणोंक लागलो ताका सांग गाडी तुका जाय गाडी तुका थंयसर मेवतली. आनी वयल्यान तो सांगता गाडी ना रे तूं चलय रे म्हणटा फुकट चलय फुकट चलय म्हणटा तो. पूण आमकां नाका फुकट. देवान आमकां आशिर्वाद केला आमी तेजेर आशिर्वाद घालतले. गरजेक पावला आमचे आमी तेजी गरजेक न्हू ताका बी दितले ती बी 10 पाटांनी तेजी वाडटली. ताका पळय आमी पयशे दितले ते ताका 101% जे आमी बी घालतले ती ताका बेनिफीट करतली. ही गॅरंटी आहा म्हाका. कित्याक देवान म्हाजें अरेंजमेंट केला. हांव तेज्या भितर लायफान बी घालतलो आनी ती बी ताका जनरेट करतली. ही सिस्टम देवाची. म्हणटच प्रॉब्लम उलोवपाचें ना भाव भयणानो. नॅचरलान आमी काय बरें एक्शन घेतलें. इमिजिएटली आमी प्लंबराक हाडलो आनी आमचो प्रॉब्लम फिक्स केलो. तेंच आमी ओतपीकपणानूय करूंक जाय. आतां म्हाका कामार सार फोन येयल्लो आनी म्हाका म्हणूंक लागले तूं रिटायर जालाय ते तूं हे डॉक्युमेंट सबमीट करिनाय नाजाल्यार तुका पयशे मेळचे ना. हांवें म्हणलें दवर तुका पयशे. आनी भायर येयलो आनी ताका एग्री जागना. भायर येयलो आनी म्हटलें देवा हे 25,000 म्हाका मेवतले. 25,000च न्हू तेज्याहून सुवेज मेवतले. आनी भायर येयलो आनी हांवें फोन केलो त्या मनशाक. हांवें म्हटलें हांव म्हटलें आतां घरांतलो भायर सरला. हांव म्हटलें आतां आनीक फुडल्या 5 दिसांक पावचो ना. तो म्हणूंक लागलो तुका जाय तेन्ना येवन व्हर रे. उतर पयलें उलय न्हू तूं. तेणेन सांगलां तें की हांव बी घेवन म्हाजो देव म्हणटा आपूण तुका सगळें दितलो. तेणेन तर सांगलां म्हाका सगळें दितलो. तेज्या उतराक हांव कित्याक एग्री जावं. ताका सांगलें तूं दवर. हांगर येयलो आनी देवाक सांगलें जे पयशे म्हाजे ते म्हाका मेवपाक जाय. प्रोवर्ब्स सांगता प्रोवर्ब्स अशें म्हणटा प्रोवर्ब एक्झॅक्टली तुका हांव प्रोवर्ब्स 30:21 म्हाका दिसता. द वेल्थ ऑफ द रायचियस द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड फॉर द रायचियस. जो पातकी जिवीत जियेता तेजी गिरेस्तकाय कोण स्वतान जियेता पळय तेजी ताका खबर वचून ना. 30:21 कहो दिसता चड करून. हांव सांगता तुका. देवाचें उतर म्हणटा की द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड फॉर द रायचियस. म्हणजे ताका खबर ना हो पळय जोडटा सगळें ताका खबर ना तें म्हाजें म्हणून. आनी हांव देवाक सांगता तो जोडटा तें म्हाजें.
आनी हें म्हाज्या एकावंटान येवपाक जाय, तो जोडटा पळय तें म्हाज्या एकावंटान येवपाक जाय. आनी तूं हें उतर म्हणटाय तें घडोवन येतलें. कित्याक तेणें म्हटलां द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड फॉर द रायटस. पूण तुका उतर खबर आसपाक जाय तें मागोन घेवपाक. जॉन 10:10 म्हणटा ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, बट आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स. जॉन 10:10 कितें म्हणटा? तो येयला चोरपाक, मारपाक आनी नागोवपाक, पूण आपूण येयला तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक. आनी हांवें ही उचारणी म्हाज्या ग्रुपान घातली डेली म्हूण. जेजू तूं येयलाय म्हणजे आयज येवंक ना. 20,000 वर्सां पयलीं 2023 वर्सां जालीं जेजू येवन. तूं आतां रिस्टोर करूंक ना. म्हणटच हांव मागणें करता देवाक, जें तुवें म्हाका रिस्टोर केलाय तें म्हाज्या एकावंटान आसपाक जाय. आनी हें देवाचें उतर कोण घडोवन हाडटलो? पवित्र आत्मा आनी तेजे आंच बडवे. हें मागणें करून पळया भाव भयणानू, येता वय येना पळय तें. तूं म्हणटलें कशें घडटलें? तुका चिंतपाची गरज ना. देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर सांगता. आनी जेन्ना तूं भावार्थाची मागणी करता तुज्या एकावंटान ऑटोमॅटीक पयशे आसता. तूं चिंता आतां कशें घडटलें, पूण घडटा न्हू. हांवें प्रूफ दाखयलो घडटा म्हणून. जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता आनी ती उचारणी करता, देव रिस्पॉन्सिबल बरोवन गया आयजाया 55:11. देव रिस्पॉन्सिबल. जेरमाया 1:12 देव रिस्पॉन्सिबल. जेरमाया कोंकणीन जेरमाया तोच न्हू. जेरमायस आनी आयझॅक इजाक आनी जेरमायस आयझॅक इजाक. आयझॅक Psalms 89:34. देवाचें उतर कोरार. कवनंट म्हणल्यार कळटा कितें तें? कोरार, काजार कोरार. कितके जाणां काजारी आहात? सगळीं मेजॉरिटी काजारी न्हू. कोरार कितें तो दाखयता. आयका कोरार कितें पळयता. देवाचें उतर म्हणटा ज्या देवान जोडला त्या मनशान मोडूं नाय म्हणटा. हें बरयलेलें आहा बायबलार. कित्याक पादिकार सांगता देवान जें जोडला तें मनीस मोडूं नाय. हो कोरार, हो जेजू वयर सेंटराक, ही बायल. ओके, हो कोरार, जेजू वयर आनी मनीस सकयल, दोनूय पॅरलल. आनी जेजू वयर. देवान जोडला त्या मनशान मोडूं नाय. देवान जोडला त्या मनशान मोडूं नाय. देव वयर आहा म्हणजे हो कोरार तो तूं मोडटाय. हे लोकीण जाण आसा कोरार. कसो कोरार तो सांगता. पादिकार इसादता, दादल्याक इसादता पयलें तूं अमक्याक तुजी बायल म्हणून मानून घेताय. आनी तो म्हणटा वय हांव तिका बायल म्हणून मानून घेता. कितें म्हटलें ताणें? एक्सेप्ट केलें काय रिजेक्ट केलें? एक्सेप्ट केलें. वय हांव तिका म्हाजी पोतीन म्हणून मानून घेता. टीक मार्क. करेक्ट डेक्लेरेशन तोंडांतल्यान केलें. तोंडांतल्यान उलोवंक जाय न्हू. उतर भायर सरपाक जाय. तूं तर पादिकाराक कितें कळटलें तुवें कितें म्हटलें तें? पादिकार एक्सेप्ट करचो ना. उलय म्हणटलो, आरे उलय रे म्हणटलो. मोनो आहा नाल्यार बरय रे म्हणटलो. पूण उचारणी घेतलोच तुज्या कडल्यान. आतां येयलें बायले लागीं, हे चोडवा लागीं येयलें आतां विचारपाक. आनी तेका विचारता तूं अमक्याक तुजो पोतीन म्हणून मानून घेताय, पोती म्हणून मानून घेताय. ती उगीत रावता. काजार टीक मार्क ओ रॉंग आहा. आजून पासून 3दा विचारतलो पादिकार. ती उगीत रावता. ती कांयच म्हणना. ती म्हणना वय हांव तेका म्हाजो पोती म्हणून मानून घेता. पुतून पादिकार विचारता तूं
अमक्याक अमक्याक तुजो पती म्हणून मानून घेताय, पुतून उगी रावता म्हणना ती. तिसऱ्या टायम विचारता पादिकार, तूं अमक्याक अमक्याक तुजो पती म्हणून मानून घेताय, ती जाबूत काडिना. काजार भाव भयणानो थंय कॅन्सल कोत्ता पादिकार. काजार कॅन्सल. पादिकाराक आनी अधिकार ना. तिणेन आपणाच्या तोंडान म्हणूंक जाय, वय हांव ताका आपणाचो पती म्हणून मानून घेता, डिक्लेअर करपाक जाय. तेन्ना काजार भाव भयणानो. नाजाल्यार काजार त्या टायमार रिजेक्ट पादिकार करिना काजार, जाल्यार खंयच्याय पाद्रीक वचोन विचारा तुमी. हो कायदो नाल्यार एक्सेप्ट करूंक जाय तुवें. तुज्या तोंडान सान तुजें उतर येवपाक जाय, येस आय डू. वय हांव ताका म्हाजो पती म्हणून मानून घेता. त्या टायमार भाव भयणानो दोनूय सायडींनी टीक. नाजाल्यार काजार तुजो हो करार मोडलो. ताका लागून तो करार दोगांयची मान्य आसपाक जाय देवाच्या फुड्यान. ताका लागून देव म्हणटा, ज्या देवान जोडला ते मनशान मोडूं नये. ताका लागून चिता भाव भयणानो, हांगोर आदली ही माय आहा पळय, ती आदली माय आहा आनी म्हाजी माय आसली. तांकां डिवोर्स म्हणटा तें उतर खबर नासलें. त्या टायमार डिवोर्स म्हणटा तें उतर खबर नासलें. पेपरांचेर ती पेपरां न्यूज वाजी नासली आनी मोबायलूय नासले. आमी कितें पळयता, पयलें उतर डिवोर्स सोदता. तितून कायदे कितें आहा, डिवोर्स जावपाचें. तेणेन गायी मारल्या नाल्यार आपूण डिवोर्स घेवंक शकता. तेणेन जर आपणाक अमके सायडीन न्हिदयला नाल्यार दुसऱ्या रुमान घातला आपूण डिवोर्स घेवंक शकता. हे ऑलरेडी आमी इंटरनेटार पण डिसायड करता भाव भयणानू. देव म्हणटा आपणाचो करार आनी देव आपणाचो करार राखता भाव भयणानू. हे ताका लागून तुमकां उतर दिला. देव आपणाचें उतर राखता. जे देवान बरोवन दवरला भाव भयणानू, देवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी राखपाची. म्हाजे रिस्पॉन्सिबिलिटी ते देवाचें उतर घेवपाचें आनी तोंडान सान भायर काडपाचें. देव म्हणटा म्हाजें उतर तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर येयलें काम म्हाजें, तुका आनी करपाचें कांयच ना. तुजें काम फकत देवाचें उतर काळजान घालपाचें, तोंडांतल्यान उच्चारपाचें. इतकेंच क्रिस्तांव जिविताचें काम. आनी हें आमकां डिफिकल्ट जालां. ताका लागून जेनेसीस 2 प्रॉब्लम, जेनेसीस 3 आन्सर. मागीर दुसऱ्या भाव भयणानू देव प्रॉब्लम उलयता तो धोरते लागीं. आतां धोरतेक आकार ना, दुसऱ्या उदका लागीं उलयता. उदका लागीं उलयता. उदकाक सेपरेट करता. जे वयर कित्याक वयर आनी सकयल उदीक आसलें. उदकाक म्हणटा वयलें उदीक वयर जावनी, सकयलें उदीक सकयल जावनी. आनी आमी पळयता देव उदका लागीं उलयता आनी उदीक सेपरेट करता. बिचीर गेल्यान तुमी आमकां गोंयकारांक सगल्यांक बीच खबर आहा. पयलें आमी बीच. देवान शीम घातलेली आहा भाव भयणानो उदकाक. उदीक इतक्याच लेवलाक येवंक शकता. तेजे वयर उदीक येना पळय तूं. उदीक इतक्या लेवलाक येता, परत देंवता. पुत्तून इतक्या लेवलाक येता, परत देंवता. मातशें केन्ना फुडें गेलें पूण ते रेवी भायर वचना. ते तितकेंच आसता. सुनामीच्या टायमार ते वाडले तितकेंच. ती सेपरेट इन्सिडंट. पूण देवान उदकाक शीम घातलेली आहा आनी ते शिमे भायर उदीक वचना. म्हणजे देवान उदकाक उलोवन शीम घातली. धरती सेपरेट केली, उदीक सेपरेट केलें. धरती सेपरेट केली आनी उदीक सेपरेट केलें आनी शीम घातली भाव भयण उतराक. आत उजार करूंक ना. तुमकां कितें दिसता, सांजचो देव येता आनी सुर्य आहा, आमचो सन आहा, तेजे येता आनी तेजे वयलो पड्डो काडटा आनी मागीर आमकां उजवाड येता. उलयला तें उतर घडत आहा. सुर्या येता, सांजचो चोंद्रीम येता. बूड हें ना, स्ट्रींग ना भाव भयणानू. ताका उलयलेलें उतर घडत आहा. हो आमचो अर्थ घुंवत आसता. द अर्थ रोटेट अरावंड इट ओन एक्सीस. हें आमकां शिकयलेलें इस्कॉलांत. तें देवाच्या उतराचेर. झाडां येतात भाव भयणानू पावसान. कशी? देवाच्या उतराचेर. हें सगळें जगळ आहा. हांकां कोण शिकता?
हिंकां कोण शिंपता? सुकण्यांक कोण जेवण दिता? देव दिता. ताका लागून तो म्हणटा सगळ्यांची आपणान परमास केल्ली आहा, तुका चिंता करपाची ना. तूं आपणा भाशेन तूं चिंती नाकाय, तूं हुस्की आनी खोती काडी नाकाय. आमी असो भार धरून हा भाव भयणानो. देवाचें उतर म्हण, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी म्हणटा. आनी आमी वरी, आमचो हात 24 वरां हांगर आसता वरी. पूण तुजो देव सांगता डू नॉट वरी. पयलो आपणाक सोद, आपणाचो राजवट सोद, आनी सगळें तुका मेवतलें. म्हणजे आपणाक सोद म्हणजे जेजूक सोद, आनी जेजू जावन आसा राजांचो राजा, सोमयांचो सोमी, दोनयाचो दोनी. पयलो आनी द बिगिनींग एंड द एंड म्हणजे पयलो आनी शेवट. आनी कोण ना. ही इज द आल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनींग एंड द एंड, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. हो जेजू. आनी तेका म्हणटा तूं आपणाय. कितके जाणां सुपर मार्केटान गेल्या, सुपर मार्केट जावं खंयसरूय शॉपिंग करूंक गेल्या न्ही तुमी फ्री पळय ते दी म्हणटा आनी मेन आयटम दिनाकाय म्हणटा. फ्री पळय तोच आपणाक दी म्हणटा तुमी, आनी मेन आयटम आपणाक नाका म्हणटा. आतां समज दोन सर्फाचे पॅकेट घेतले नाजाल्यार ते म्हणटा 2 लक्स साबू तुका फ्री. तूं कितें म्हणटा? आपणाक लक्स साबू म्हाका बरो लागता, म्हाका हे 2 सर्फाची पॅकेटां नाका. तुमकां दिता? देव तेंच सांगता. देवूय तेंच सांगता तुका. पयलें म्हणटा आपणाचें राजवट सोद, बाकीचें तुका सगळें फ्री. सिंपल हा भाव भयणानो आमचो धर्म. आनी हो क्रिस्तांव धर्मा वल्लो आनी धर्मूच ना. तूं चिंताय, तूं आतां आपूण कोण म्हणून चिंताय? आमी आतां चिंताव न्हू. आमी कोण म्हणून आमी चिंताव? आमी चिंताव आमी कोण? अशीत मनशां ना. देव म्हणटा तूं जावन आसाय आपणाचे दोळ्याचे सोबत पल. पल म्हणजे कोंकणीन आमी कितें म्हणटा? मोतयां. हे सगळे रोचणेन तूं म्हाजी मोती. तूं सगळ्याहून व्हडल्या संवसाराच्या बापायचें भुरगें. यू आर द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. आमी कितें चिंताव? आमी सादी मनशां. साद्या मनशाचे भितर एक देवाचो भाग आसूंक शकता? साद्या मनशाच्या भितर एक मनशाचो देवाचो भाग आसूंक शकता? आनी हो भाग जावन आसा जो मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला पळय तो. मेल्ल्या जेजूक कोणें जिवंत केला? प्रोवर्ब्स 8:11 काड सिस्टर. हे प्रोवर्ब्स न्हू, रोमन्स 8:11. रोमन्स 8:11 काड. रोमन्स 8:11 बस. जाणें जेजू मेलेल्यांक पुनर्जीवन केला, ताचो आत्मो तुमचे सोबे तिकान करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्तान मेलेल्यांक पुनर्जीवन केला, तोच तुमचे सोबे जियेतले. आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवोवन करतलो. कोण जियेता? मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला पळय तो आत्मो तुज्या भितर जियेता. देवाचे अवतार. तूं ऑर्डिनरी मनीस कशें जालें? एक देवाचो भाग, बाप पूत पवित्र आत्मो, एक भाग देवाचो तुज्या भितर आसा. तूं ऑर्डिनरी मनीस कशें जालें? आनी हो आत्मो जो मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला पळय तो आत्मो तो तुज्या भितर जियेता. नाजाल्यार तूं ऑर्डिनरी मनीस कशें जालें? आमी ही विजमितां पळयता आनी ती भाव भयणांनो ह्या देवाच्या उतरार आमी विश्वास दवरला म्हणून पळयता. ह्या देवाचेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाज्या भितर जो आत्मो जियेता तो मेल्ल्या जेजूक जिवंत केला पळय तो आत्मो, आनी तोच आत्मो आमचे कुडीक घोटाय दिता. आनी आमचे कुडीन जें चल्लां तें भायलें आहा नाजाल्यार तो काडून उडयता. पूण तुवें मानूंक ना.
तुवें मानूंक नाय तें तुजें जावंक शकना. तुज्या कडेन तर प्रॉपर्टी आहा जावं तुज्या बँकान तुज्या पांयन 10 लाख घालून दवरलेले आहा आनी ते 10 लाख ताणें घातल्या की कित्याक तूं तेजें भुरगें म्हणून. पूण ताणें तुका सांगूंक ना कित्याक तूं पयलेंच खावशी म्हणून. आतां तुका खबर ना तुज्या एकावंटान 10 लाख आहा म्हणून. तुका तेजो कितें फायदो जातलो? तुमकां कोणाक तेजो कितें फायदो जातलो? तुका खबर ना 10 लाख आहा म्हणून. ज्या दिसा तुका कळलें 10 लाख आहा म्हणून आतां फायदो जातलो काय जावचो ना? कित्याक आतां तुका कळलें न्हू 10 लाख आहा म्हणून. तशेंच म्हाका खबर ना म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो आहा म्हणून. म्हाका खबर ना म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो आहा म्हणून म्हाका फायदो जावचो ना. पूण ज्या दिसा देवाच्या उतरान सान तुका कळलें म्हाज्या भितर देवाचो एक भाग आहा आनी हो भाग म्हाका सुबामपणान सगळें सुबाम दिवंक शकता, त्या दिसा सावन तुजें जिवीत चेंज. तुजें जिवीत आनी तें उरना. तुजें जिवीत आनी तें उरना. कळ्ळें भाव भयणानू कितें सांगूंक सोदता तें? आनी एक एग्जाम्पल दिता. समज तूं खंयसरूय रेस्टॉरंटान गेलें आनी तुज्या पर्सान 100 रुपया. आतां तूं ऑर्डर कितक्याचें करतलें? 100 रुपयाच्या भितर करतलें काय 100 रुपयाच्या मायज करतलें? 100 रुपयाच्या भितर करतलें. कित्याक तुका कितें दिसता आपणाशीन 100 रुपया तेज्या वयर वचना. आनी आदल्या दिसा तुजो बड्डे आसलो, आनी तुजो अंकल येता त्याच रेस्टॉरंटान आनी तुका पळयता, अरे हांव काल तुमगेर येवपाक आसलो विश करपाक, आनी तेज्या हातीन 2000 दिता आनी तो वयता. आतां तूं कितें ऑर्डर करतलें? तुका खावंक जाय आसलो पिझ्झा, पूण 100 रुपया आहा म्हणून तुवें चावूच घेतली. आतां तूं कितें करतलें? चाव सांगतलें आनी म्हणटलें एक काम कर रे म्हणटलें वेटरान, पिझ्झाय हाडा म्हणटलें. कित्याक आतां तुजें वाडलें कितें? तुज्या बोल्सान आतां पयशे येयले. जो मेरेन नासले तो मेरेन तुवें आहा तितून एडजस्ट केलें. पूण जेन्ना तुका कळलें तुज्या भितर पवित्र आत्मो आहा, देवाचो आत्मो आहा, आतां कितें उणें पडलां तुका? नॉलेज जेन्ना तुजेशीन आहा तेन्ना तुका कळोंक जाय बाबा आपूण आनी ऑर्डिनरी मनीस न्हू, आपूण सुपर नॅचरल मनीस. आनी तुज्या जिवितान भाव भयणांनो सुपर नॅचरल वस्तू जातली. एवरी टायम देवान म्हटलें उजवाड जावनी तेन्ना उजवाड पवित्र आत्म्यान घडोवन हाडलो. देवान म्हटलें हो दर्या एका जाग्यार जावनी आनी धरती एका जाग्यार जावनी ही पवित्र आत्म्यान घडोवन हाडली. देवान जेन्ना म्हटलें त्या कोडकाराक वच आनी तुजें कोड बरें जालें, हांगोर तो उलयता तांकां पळोवंक पासूंक ना, वच तुजें कोड बरें जालें, वचा आनी पादिकाराक दाखोवया म्हणून सांगलें. जेन्ना वयताले भाव भयणांनो कान तेंचे नॉर्मल जाले, हातीक तेंच्यो कातयो, कोडकार म्हणचे तेंचे बोटां पडटा, वयता तेंची बोटां येवंक लागलीं, तेंची कात नॉर्मल जावंक लागली. जेन्ना ते वयताले भाव भयणांनो हे उतर वचोन थंयसर काम करूंक लागले. एक मनीस आसता जो न्हिदलेलो आसता, 38 इयर्स तो न्हिदलेलो आसता भाव भयणांनो, आनी जेजू म्हणटा ताका उठ आनी चलोंक लाग, आनी तो त्याच टायमार उठटा आनी चलोंक लागता. हें काम कोणें केलें? पवित्र आत्म्यान ताका उठयलो आनी ताका चलोंक सांगलें. कोडकार जेन्ना वयताले पवित्र आत्म्यान वचोन तांकां पेकोवणी दिली. सगल्यो ज्यो पेकोवणी जाल्या भाव भयणांनो ह्यो पवित्र आत्म्यान पेकोवणी केल्या. खंयसर बरयलेल्या मॅथ्यू 4:1. मॅथ्यू 4:1 बरयलेलें आहा, Jesus was led into the wilderness by the Spirit of God. तो जावन आसा पवित्र आत्मो. The Spirit of God is the Holy Spirit. जेन्ना ओरोण्यान जेजू गेलो आनी हे आमचे ओरोणें, हो संवसार आमचे ओरोणें, जेन्ना आमी ह्या ओरोण्यान चलता तेन्ना आमी भाव भयणांनो पवित्र आत्म्यान चलपाक जाय. आनी हो पवित्र आत्मो उलयलेले घडोवन हाडटा. पुत्तून मार्क
1815 आमकां देवाचें उतर सांगता. आनी देवाचें उतर अशें सांगता भावा भयणांनो, गो अँड प्रीच द गॉस्पल टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. वच आनी देवाचें उतर परगट कर सगळ्या संवसारांत. सगळ्या संवसारांत वच आनी देवाचें उतर परगट कर. म्हणटकच भावा भयणांनो, हांव नॉर्थाक रावतां आनी नॉर्थाक रावता तेन्ना म्हाज्या देवान काळजान घातलें सावथाक वचपाक. अशी नॉर्थान हांव रावतां आनी नॉर्थान म्हाका प्लॅटफॉर्म आहा, पूण म्हाज्या देवान काळजान घातलें तूं सावथाक वच म्हूण. कित्याक आमच्या सावथाक आमची गोंयकारां आनी नीज मोग करपी गोंयकारां सावथाक. म्हणटकच हांवें कितें केलें, देवाचो उलो आयकलो आनी हांव सावथाक हांवें देवाचें उतर परगट करपाक स्टार्ट केलें. एक्चुली हांव देवाचें उतर इंग्लिशीन परगट करतालो, पूण जेन्ना तूं नॉर्थाक येताय भावा भयणांनो, सावथाक येताय जाल्यार सावथाक तुका लोक इंग्लीश सुबेज घेवन बसना. ते म्हणटा तूं गोंयकार मरे, कोंकणी उलय मरे म्हणटा. तुका कोंकणी येना, UK सान येयलाय तूं, पयले जाता तुका. म्हणटकच हांवें कोंकणीन उतर दिवपाक स्टार्ट केलें आनी म्हाजी मिनिस्ट्री कोंकणी उतर दिता तेन्ना वाडोंक लागली. देवाचें उतर जेन्ना हांव दिवपाक वचपाक लागलो, कोंकणी लोक म्हाका एक्सेप्ट करूंक लागलो, कोंकणी उलयता तो. मागीर अशेंच हांव बायबल क्लास दितालो तेन्ना देवान म्हाका म्हटलें, सिटी सोड. हांव देवाचें उतर दितालो पनिनोन, सिटी सोड म्हणूंक लागलो, आतां गांवांनी वच. आनी आतां हांव दुसरो म्हयनो भावा भयणांनो हांवें गोंय ह्या सावथाक तुमचो एक पासून गांव आसचो ना जो हांवें कवर करूंक. सगळे कोले गेलो, मोल्या गेलो, रामापूर, आतां हांगर आहा, केपें, चांदोर, सादी आंद्रेल आनी खंय खंय भाव ब्रदर आतां भायर आहा. ऑलमोस्ट हांवें सगळें सावथ तुमचें कंप्लीट केलां. नॉर्थाक आजून पावूंक ना, पूण ऑलमोस्ट भावा भयणांनो सावथाक हांव जाता तितको मॅक्झिमम गांवांनी वयता. कित्याक देवान म्हाका सांगलें सावथाक वच, गांवांनी वच, गांवांनी शिकवण दी. सिटीन तुका लोक सजमवतलो, पूण गांवांनी ही सजमणी देवाच्या उतराची. कित्याक थोड्यांनी आजून बायबल हातीन घेवंक ना, आजून पासून बायबल तांकां खबर ना. आनी बायबल खबर ना जाल्यार देवाक आमी वखचें ना भावा भयणांनो. कित्याक बायबलान बरोवन दवरलेलें आहा. 2 भाशेनी आमी मनशाक वखोंक शकता भावा भयणांनो. 2 भाशेनी तूं मनशाक वखताय. एक, तूं तेजें आयकोन, आतां तुमी म्हाजें आयकोन तुमी म्हाका वखयतले, पूण जो मनीस म्हाज्या भायर सदांच भोंवता, हो ब्रदर भोंवता, हेका खबर आसतलें म्हाजें जिवीत कितें पळय तें. कित्याक तो पळयता हांव कसलें जिवीत जियेता. पूण तुमी म्हाका पळयना म्हणटकच तुमी म्हाजें जिवीत वखोंक शकना. जो कोण देवाच्या उतरान जेजूक वखोंक सोदता तो जेजूक वखता. जो कोणाची गजाल आयकोन जेजूक वखता, ही नोज अबावट जिजस, ही डज नॉट नो जिजस. अबावट एंड टू नो. अबावट म्हणजे हांवें आयकलां देवाचें, जेजू क्रिस्ताचें हांवें आयकलां, शर्मावन आयकलां आनी तितक्याचेरूच हांव आहा. पूण हांवें देवाच्या उतरान कन्फर्म करूंक ना जो पादेकार उलयला काय तेणें जीं उतरां उलयल्यान ती बायबलान हा वो ना, आनी हा नाल्यार खंय हा. आनी तें तुका देवाचें उतर, कित्याक तो देवाचें उतर बायबल आहलें दिता, पूण तुका खबर ना खंय बरयलेलें आहा. म्हणटकच तूं चिंताय, तुवें फकत आयकलाय. जो मेरेन तूं भावा भयणांनो बायबलान तूं तें पळयना आनी बायबला उदेशी तूं तेका जॉन 17:3 म्हणटा, जॉन 17:3 म्हणटा, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. कितें म्हणटा? नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. आनी देवाक तूं कसो वखयतलो? तेज्या उतरां. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ म्हणजे तूं म्हाका म्हाज्या उतरानूच जाणा जावंक शकता, म्हाज्या आयकोन. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ म्हणजे तूं म्हाज्या उतरानूच म्हाका वखोंक शकता. आयकोन आयकलां पूण हांगर कन्फर्म जावंक ना तुजें. जो मेरेन तूं म्हाज्या उतरान तूं सोदिनाय म्हाका, तुका कळचें ना. एग्जाम्पल दिता. थॉमस बेस्ट एग्जाम्पल. थॉमस आमचो शीस जेजूचो. जेजू ताका आतां भावार्थाची उचारणी
जेजू भावार शिकयता. जेजू तोमासाक सांगता, तोमास तोमास म्हणटा, यो म्हणटा, तुजें बोट काड आनी आपणाच्या घायान घाल. हें म्हणटा आयकलां तुमी? आयकलां न्हू? जेजू म्हणटा, यो तुजें बोट काड आनी आपणाच्या घायान घाल, आनी तुजो हात काड आनी आपणाच्या कुशव्यान घाल. आंगोर भालो मारलेलो पळय थंयसर, कुशव्यान घाल. ही पयलो तो म्हणटा उतरां. जेन्ना पेद्रू ताका सांगता, आयज आमकां जेजू दिसती पडलो, तो म्हणटा आपूण पयल्या बगर, आपूण तेज्या घायान बोट घातल्या बगर, तेजे कुशयान हात घातल्या बगर सोत माणसालो. म्हणटो जेजू येता आनी ताका आपयता, यो यो तोमास यो, घाल तुजें बोट घाल म्हाज्या हातीन आनी तुजो हात घाल म्हाज्या कुशव्यान. आनी तोमास म्हणटा, तूं म्हाजो सोमी, म्हाजो धोनी. ही तोमासाची उतरां. तूं म्हाजो सोमी, तूं म्हाजो धोनी. आनी कितें जाता भाव भयणानू, त्या टायमार हो देवाच्या भावार्थाचें उतर आहे. तोमास म्हणटा, तुवें म्हाका पळयलाय म्हणून तुवें म्हाजेर विश्वास दवरलाय. पळय नासतना विश्वास दवरता पळय तो सुभागी. तोमासान पळयलें म्हणून विश्वास दवरल्या भाव भयणानू. आमी जेजूक पळोवंक ना, पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरतात, आमी जावन आसात सुभागी. ताका लागून तुका सांगता, हें खंय बरयलेलें आहा तें तुका खबर आसचें तूं पळयल्या बगर. जेजू म्हणटा आपणाच्या उतरान आपणाक वळखो तूं. जेजू म्हणटा पळयताय पळय तें खरें न्हू, पळयनाय पळयताय खरें. हांगोर आतां वारो आहा. कितक्या जाणांक हो वारो दिसती पडटा? वारो आतां आहा, कितक्या जाणांक हो वारो दिसती पडटा? दिसता कोणाक तुमकां? पूण तुमी स्वास घेता? बाकीच्या भावार्थ न्हू दिसती पडना न्हू, पूण वारो आहा, आमी स्वास घेता. स्वास घेना जाल्यार सगळीं दुसऱ्या राज्याक. देवाचें उतर 2 कोरिंथियन 4:18 म्हणटा. देवाचें उतर 2 कोरिंथियन 4:18 म्हणटा, वॉट इज सीन इज टेम्पररी, वॉट इज अनसीन इज इटर्नल. कितकी जाणां स्वत मानतात ह्या वेळार हांगोर आंज बडवे आहा म्हणून? कितके जाणां स्वत मानता हांगोर आंज बडवे आहा म्हणून? कितक्या जाणांनी पळयल्या? कोणान पळोवंक ना, पूण स्वत कित्याक मानता? देवाच्या उतरान बरयलें. म्हणटच सगळें दिसता तें सारकें काय देवाच्या उतरान बरोवन धरलां तें सारकें? कित्याक साम्स 91 म्हणटा, आय पूट माय एंजल्स अरावंड यू. आतां एक पासून आमकां आगोर दिसना, पूण हांगोर कितकेच बोल्लेले आहा. कित्याक बत्ता भाव भयणानो? आंज बडयो खबर आहा कोणाक? आंज बडयो हांगोर कित्याक बत्ता खबर आहा तुमकां? ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर आहा थंयसर आंज बडवे धांवून येतात. आंज बडवे धांवून येतात. ह्या वेळार भाव भयणानो देवाची उचारणी जाता हांगोर हजारांनी, इन थावजंड्स तुका दिसती पडना, पूण ह्या वेळार वयर सकयल जाता. जेन्ना मीस भाव भयणानो, मीस जेन्ना पादिगार सेलेब्रेट करता तेन्ना हजाराच्या हजारांनी आंज बडवे त्या मिसाच्या बलिदानाक येतात. कित्याक त्या देवाच्या उतराक तांकां खबर आहा, जेजून कितें उतरां उलयलेलीं तें खबर आहा. त्या टायमार भाव भयणानो आख्खी इग्रोस तुजी आंज बडव्यांनी भरता. पूण आमकां खबर ना आमी कितें पळयता, तेणेन कितें घातलां, तेणेन कितें घातलां, कोणाचें लोमता, कोणाचें लोमता. पूण तुका खबर पासून ना हांगोर आंज बडवे भरल्या म्हणून. हें क्रिस्तांव जिवीत भाव भयणानो आमकां खबर ना. आनी खबर ना म्हणून सैतान आमचे एडवांटेज घेता. कित्याक तेज्या उतराक आमी पाळो दिता आनी देवाचें उतर आमी नाकारला. देवाचें उतर आमी नाकारला कित्याक आमी नको. आनी हें सगळें बायबलान बरयलेलें आहा भाव भयणानो. एक वळ पासून हांवें हांगा सांगूंक ना तुमकां जी बायबलान बरयलेली ना पळय ती. एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल उतर हें जें बायबला भायर आहा पळय तें. ताका लागून हांव म्हणटा
हो तो तूं स्टेटमेंट करशी की हांव प्रॉब्लम उलोवची ना, हांव सोल्युशन उलयतलें तुज्या लायफाचे प्रॉब्लम आयच्यान कोबार. आयच्यान तुज्या लायफाचे प्रॉब्लम कोबार. इम्पॉसिबल तुज्या लायफान प्रॉब्लम येवपाक. प्रॉब्लमाचे उलयलेले बंद करचे भाव भयणानू. इम्पॉसिबल तुज्या लायफान प्रॉब्लम येवपाक हांव एक गॅरंटी दिता. आतां म्हाजी टेस्टमनी आयका. म्हाजी टेस्टमनी आयका. 3 म्हयने आदीं म्हाका एका मिनटाक उबो रावंक जायना. म्हाजेर एक कित्याक हांव 5 वर्सां जालीं हांव देवाचे राज्याचें काम करतां. आनी सैतानान म्हाजेर एक व्हडलो एटॅक हाडलो. कित्याक ताका खबर आसली हांव तेजें राज हांव तोडटा म्हणून. म्हणटकच सैतान तुज्या फाटसून लागता. पूण तो रॉंग मनशा फाटल्यान लागलो आनी ताणें म्हाज्या भितर दुयेंस घातलें. म्हाका एका मिनटाक उबो रावंक जायना. एका मिनटा वयर म्हाका न्हिदोंक जाय. खंय आसोंक भाव भयणानो, हांव रस्त्यार आहलो, हांव रस्त्यार न्हिदतालो. पूण एका मिनटा वयर म्हाका उबो रावंक जायना. आनी बायल म्हाज्या बारी आहा. आनी बायल म्हाका दिसता तुका जाता रे कितें. हांव म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. आनी ही कॅसट हांवें 3 म्हयन्यांक भाव भयणानो हांवें चलयली. हांवें डॉक्टरांक पासून जेन्ना म्हाका विचारूंक लागले डॉक्टर तुका कितें जाता. आतां म्हाका डॉक्टराक सांगपाक जाय म्हाका कितें जाता पळय. त्या बायलेक सांगोना हांव डॉक्टराशीन कित्याक वयता. म्हाका डॉक्टराक आतां सांगचेंच पडलें म्हाका कितें जाता पळय तें. म्हणटकच डॉक्टर म्हाका विचारता कितें जाता तुका. हांव म्हणटा म्हाका सगळें दुखता पूण जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. डॉक्टर म्हणटा हो येयला म्हाजेशें ट्रिटमेंटाक आनी हो म्हाका सांगता म्हाजें अमकें दुखता पूण जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. म्हणटकच हांव ताका प्रॉब्लमूय सांगता आनी त्याच मिनटाक तें उतर हांव कट करता. हांवें म्हाजो प्रॉब्लम सांगलो ताका. पळय म्हाका सांगूंक जाय. डॉक्टराक सांगना जाल्यार ताका खंय कळटलें म्हाज्या कुडीन कितें जाता. हांवें ताका सांगलें हो फॅक्ट हे सद्या म्हाका अशें जाता पूण जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरो जालो. हांगर केलें पळय थंय तो म्हाका सांगता तुजे पयशे मेळचे ना. हांवें म्हटलें बरें मेळना मरे नो प्रॉब्लम. हांगर येयलो आनी देवा लागीं उलयलो. ते पयशे म्हाका मेळपाकूच जाय. 2 मिनटांनी सोल्युशन. ते पयशे तो म्हणूंक लागलो तुका जाय तेन्ना येवन व्हर. हांगरूय तशेंच. हांवें म्हटलें हो प्रॉब्लम हो फॅक्ट पूण जेजूच्या गायांनी हांव बरो. 3 म्हयने भाव भयणा कंटिन्यूस 3 म्हयने हे चालूच आहा. आनी म्हाजो मेवणो म्हाका डेली स्ट्रेचरार घालता आनी व्हरता. कित्याक हांव जाल्यार जमनीर न्हिदता न्हू. तो आतां जमनीर न्हिदता म्हणून तो म्हणटा नाका तो रिस्क नाका आपूण स्ट्रेचरूच घेवन वयता. म्हणटो 3 म्हयने आमी स्ट्रेचर घेवन भोंवता. एका म्हयन्यान मागीर 3 म्हयने जाल्या उपरांत म्हाका देवाचो आवाज येयलो आयच्यान तुका स्ट्रेचराची गरज ना. आनी त्या दिसा सावन आयच्या दिसाक पासून हांव उबो आसा. सैतानाची मांडणी हांवें मारली ना ती मारलीच ना. देवाचें उतर उलयत रावलो. 3 म्हयन्यांनी भाव भयणानो हांव त्या सिट्युएशनांतलो भायर सरलो. आनी आयज हांव एका मिनटाक उबो रावनासलो. आतां हांव दिसाक उणें ती उणें 12 ते 16 वरां देवाचें उतर परगट करता. आयज कितक्यांक हांव घरा पावतलो ती म्हाका खबर ना. ऑलरेडी रातच्या 12 पासून आमचें अपॉयंटमेंट अजून पासून ना. हांवें तांकां सांगलें पळय हांव रातच्या 12 पासून येतलो. तुमी रेडी आहा रातच्या 12 उतर घेवपाक. हांव येवपाक रेडी आहा. कित्याक नाजाल्यार तुज्या फुडल्या विकान पडटलें. ती म्हणटा 12 न्हू तूं रातच्या 2 पासून यो पूण तूं आयज येवन वच. कित्याक तांकां खबर आहा देवाचें उतर दिल्या उपरांत पेकोवणी मेवतली. ती म्हणटा फाल्यांचो दीस नाका आयच्या दिसाक यो. आतां पासून आमी सांगलां हांव नोको हांव कितक्यांक पावतलो पूण आयच्या दिसाक पावना जाल्यार फाल्यां 2 पासून हांव पावतलो रातच्या. तूं दार ओपन कर हांव थंय आसतलो. रातच्या 2 4 पासून आमी दिला भावा भयणानो देवाचें उतर. आनी हांव गॅरंटी सांगता भावा भयणानो देव तुजेशीन उलयता. म्हाजें चेडूं भावा भयणानो 2003 म्हाज्या चेडवाक तेजे आर्टरीज ऑपोजीट डायरेक्शनान आसली. ऑपोजीट डायरेक्शनान आसल्यो म्हणजे जे बरें रगत तुजे कुडीन वचपाक जाय तेजे बरें रगत कुडीन वचनासलें ऑपोजीट वयतालें.
म्हणजे मेर रगत भायर वयताले आनी बरें रगत काळजान वयतालें. ऑपोजीट फंक्शनींग. आनी अशें आमचे जे जिवितान वादळ येयलें. पूण तेन्ना देवाचें उतर म्हाजेशीन आसलें. देव म्हाजेशीन उलयलो. जॉन 9:3. देवान म्हाका हें उतर दिलें जॉन 9:3. कित्याक भुरगेपणीर सावन म्हाका म्हाज्या मायन बायबल वाच म्हणून सांगलेलो आनी नो टायम हांवें भुरग्यापणार सावन नो टायम बायबल वाचून हांवें कंप्लीट केलो. नो टायम हांवें बायबल वाचून कंप्लीट केला फ्रॉम कवर टू कवर. एक पासून पेज हांवें बायबलाची वाचूंक ना म्हणून नो टायम. आनी आतां म्हाका बायबल म्हाज्या भितर आहा. हो खाल्ला हांवें बायबल हांगर धरूंक ना. हो मोबायलाचेर कितें जाता दोनूय वचन आतां पळय हांगर नॅटवर्क ना. हो हांव मोबायलाचेर हांव तुमकां दिता. पूण म्हाका गरज ना म्हणून हांव अशेंच दिता. म्हाका बायबलाची गरज ना. बायबल म्हाज्या भितर आहा. म्हणटच कितें सांगूंक सोदता जॉन 9:3 वा सिस्टर. जेजून जबाब दिलो, हे मनशा वो ताच्या आवय बापाय पातळ केल्ले न्हय, पूण देवाची कर्तुकां ताचे उद्देशी कोरकोर जावची न्हय तो असो जगलो. बाब भयणीन देवाचें उतर म्हाका हांगर सांगता तुज्या पापाक लागून हें जावना. पूण देवाची महिमा पळोवपाक तुका आपूण आपणाची महिमा दाखयता. हें तुजें एगेन्स्ट येयलां. सैतान तुजें एगेन्स्ट येवंक सोदता. आपूण तुका देवाची महिमा दाखयता. आनी हें उतर म्हाका येयलें भाव भयणानू तेन्ना. आनी आमी गेलीं. गोंया फॅसिलिटी ना हें ऑपरेशन करपाची. आनी आमकां कोणें सांगलें तुका चेन्नय वयचें पडटलें. आनी चेन्नय भाव भयणानू डॉक्टर चेरियन म्हणून फेमस डॉक्टर हो ओन्ली स्पेशल ऑपरेशनाक कोत्तालो. आनी म्हाका GMCन बरोवन दिलें ही फॅसिलिटी गोंयान ना. तूं जाय पळय थंयसर व्हरोंक शकता आनी आमी तुमकां पयशे रिफंड करतले. हांव गव्हर्मेंटचो म्हणलो म्हाका हे पयशे रिफंड करतले. आतां ह्या ऑपरेशनाच्या भावा भयणानू 2003 3 लाख रुपया एक्सपेन्स. 3 lakhs. आयच्या दिसाक 3 lakhsचो वेल्यू कितें आहा? कितें वेल्यू आहा? 2003 चिता 3 lakhsचो वेल्यू कितको आहलो पळय तो. सारको इम्पॉसिबल. म्हाजेशीन एरेंज जायनासलो. 10,000च आसले. पूण भाव भयणानू खंयच्याल्यान पयशे एरेंज जाले ते हांव ना. म्हाका खबर पासून ना. एक म्हाका मेवणेन म्हाजो हेल्प केलो आनी बाकीचे पयशे अशेंच येयले. खंयच्याल्यान येयले म्हाका खबर ना. कित्याक देवान म्हाका हें उतर दिल्लें. आनी हो डॉक्टर चिरियन भाव भयणानू थंय गेलो तेन्ना हो अमेरिकाक गेलो. आमी ज्या डॉक्टराक लागून गेल्ले हो डॉक्टर अमेरिकाक गेलो. आतां हो डॉक्टराक अमेरिकाक गेला म्हणजे म्हाजेर आतां वाडपाक जाय न्हू. आतां म्हाजो प्रेशर वाडपाक जाय. म्हाजी बायल निराश जाली. हांवें म्हटलें पळय देवाचें उतर आहा न्हू तूं निराश जायनाका. मनीस असो जाता. हांवें म्हटलें बायलेक तूं निराश जायनाका. हें देवाचें उतर आहा. आनी भाव भयणानू थंयसर गोंयकार मेवलो. आतां एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक निबर जातलो जावचो ना. आनी हेजे डॉक्टराचें नांव डॉक्टर रॉबर्ट. गोंयकार आमचो डॉक्टर. तो म्हाका म्हणूंक लागलो रेमंड म्हणूंक लागलो आपूण म्हणूंक लागलो हे इंडिविज्युअल फर्स्ट टायम ऑपरेशन करता आपूण तुका ऑनेस्ट सांगता म्हणूंक लागलो. तूं गोंयकार म्हणूंक लागलो आपणाक तुका फोटोक नाका. ह्या डॉक्टराची सगळीं ऑपरेशन आपणें केल्या. तो इन्चार्ज म्हणूंक लागलो. तो आपणाक सांगता हें कर हें कर. पूण म्हणूंक लागलो सगळें काम आपूण करता. तो करिना म्हणूंक लागलो. काम सगळें आपूण करता. ऑपरेशन आपूण कंप्लीट आपूण करता. पूण तो आपणाक इन्स्ट्रक्शन दिता. पूण आपणाक सगळें खबर आहा. हांवें म्हटलें डॉक्टर तुका एक सांगता म्हटलें म्हाजो देव म्हाजेशीन उलयला म्हटलें. हांवें म्हटलें तूं डॉक्टर म्हणून काम करतलो पूण तुजे आत म्हटलें म्हाजो देव उजार करतलो. हें देवान म्हाका सांगलां. हांवें 1 मिनटाक बसून चिंतूंक ना भाव भयणानू. हांवें म्हटलें ऑपरेशन कर. आनी आयज म्हाजे चेडूं भाव भयणानू 21 वर्सां ह्या ऑगस्टान ताका जातली.
21 इयर्स. आयज बसून ताका कसलोच प्रॉब्लम ना. असलीं भुरगीं चडशीं मरोन गेलीं. असलीं भुरगीं चडशीं मरोन गेलीं कित्याक तेंचे भितर खूब डिफॅक्ट आसता. हार्ट तेंचे ओपन आसता. तेंचे ऑपोजीट डायरेक्शनान चलता. तांकां स्वास घेवंक जायना. आयज बसून म्हाजें चेडूं परफेक्ट आहा, शेफ आहा. फकत ताका कुडीची पेकोवणी दिवंक ना. बऱ्या जाग्याचेर ताका कामाक घातलें. शी इज अ बेकिंग शेफ. सगल्यो केकी बा ते करता. तेच्या अंडर लोक काम करता. ओतमीकूच कुडीचीच पेकोवणी दिवंक ना भाव भयणानो. ओतमीकूय पेकोवणी दिली. म्हणटो त्या दिसा म्हाका 2003 उतर दिल्लें भाव भयणानो. ते घडोवन येयलें आनी त्या देवाच्या उतराचेर हांव पातयेलो. कित्याक बायबल म्हाका खबर आसलो. बायबल खबर नासलो नाल्यार हांव शेणपाचो. म्हाज्या चेडवाची तर हांवें मिलाक पयल्या भाव भयणानो. कित्याक म्हाजें देवाचें उतर आसलें. ह्यो सगल्यो मिलाग्री म्हाज्या लायफान जाल्या. आयज भाव काल आमगेर येयल्लो तेन्ना भाव म्हाज्या चेडवाक विचारतालो, कितक्या जाणांक भाव भयणानो तुमकां सॅलरी काम करच्या पयलीं मेवता? कोणाक हांगा सॅलरी काम करच्या पयलीं मेवता? एका वर्साची एका दिसाची न्हू. एका वर्साची सॅलरी काम करच्या पयलीं तुका कोणाक मेवता? हांगर तुमकां कोणाक मेवता सॅलरी काम करच्या पयलीं? एका वर्साची पयली सॅलरी तुका. हां ना, UK तुका काम केल्या उपरांत दिता. पयले दिना. पयले दिना. काम केल्या उपरांत तुका एका विकाची दिता. एका विकाची दिता. कितें जालें तें सांगता. पॅन्डेमिकाच्या टायमार म्हाज्या चेडवाक काम आसलें पूण ताका 6 म्हयने सॅलरी मेवनासली. 6 म्हयन्यांनी एक सॅलरी मेवताली. म्हणटकूच म्हाजें चेडूं येयलें आनी म्हाका म्हणोंक लागलें, डाडा म्हणोंक लागलें आपणाक सॅलरी मेवना म्हणटकूच आपूण काम सोडटा. हांवें म्हटलें ना, काम सोडिनाका. पयशे म्हाज्या कडल्यान घे. काम सोडिनाका. काम तुका देवान दिलां. तूं काम सोडिनाका. आनी अशें भाव भयणानो तेणें आख्खो पॅन्डेमीक तेणें काम केलें. देवाच्या कामा वयर आड उलयलें ना. हांवें म्हणलें तुका पयशे ना, तूं म्हाज्या कडल्यान घेतलें पूण देवाच्या कामाचेर तूं आड उलोवचें ना. काम तुका देवान दिलां. तुज्या कडल्यान काम येवंक ना. देव सोस आमच्या जिविताचो देव सोस. आमी देवाचेर फातयेता. हांव देवाचें उतर दिता आनी हांव देवाचेर फातयेता. आनी म्हाज्या चेडवाक सांगलें, पयशे तूं म्हाज्या कडल्यान व्हरतले पूण तूं देवाचें आड उलोवचें ना. जेन्ना पॅन्डेमीक कवर जालो ते म्हणोंक लागले, डाडा आपूण हें आतां काम सोडटा कित्याक आतां आपणाक खंयचोरी दुसरें काम मेवता. तेन्ना हांवें ताका सांगलें, ओके तूं काम सोड पूण भाव भयणानो काम सोडच्या पयलीं एका पादेकारान ताका फोन केलो. आतां हांव देवाचेंच काम करता म्हणटकूच बेसांवूय पादेकारा कडल्यानूच येयलें. पादेकारान ताका फोन केलो आनी 2 वर्सां ताणें पयलीं एका कामार एप्लाय केल्लें. पादेकारान ताका फोन केलो, आगो मिशेल म्हणोंक लागलो, म्हाज्या मोनान तूं हाय म्हणोंक लागलो. तुवें 2 वर्सां पयलीं एप्लिकेशन दिल्लें, म्हाज्या मोनार तूं हाय म्हणोंक लागलो. हें काम आपणें तुका धरलां. तुका म्हणोंक लागलो पगार पयल्या दिसा मेवतलो आनी वर्सभर तुवें काम करपाचें. आनी आयज पासून भाव भयणानो म्हाजें चेडूं पयलो ताका पगार मेवता आनी वर्सभर तें फुकट काम करता. कशें घडटा भाव भयणानो? प्रेशराचेर तूं देवसाराचीं उतरां उलयनाका. प्रेशराचेर देवाच्या उतराचेर नियाळ दवर. आनी आयज पासून 3 वर्सां जालीं भाव भयणानो. हें 3रें वर्स. चॅक ताका पयलो मेवता. पयलो चॅक मागीर वर्सभर काम कर आनी ताका दिसता आपूण फुकट काम करता आनी तो खूश. एका हातीन तुजे भाव भयणानो तुज्या हातीन तर 1 लाख रुपया आयलो. तुज्या हितून आहा तूं कितें वचोन घेवंक शकता. ती म्हाका आनी विचारिना, डाडा म्हाजेशीन पयशे हांव घेवं म्हणटा घे पयशे तुजे तूं घे. देवाचें तें देवाक दी. हें शिकयता. देवाचें तें देवाक दी आनी तुजे पयशे तूं मोड. आनी तीच सिस्टम भाव भयणानो आमी उजार करूंक जाय. आमी कितें करता, देवान दिलां तें खाता. तें खाल्ल्या उपरांत मागीर लोन काडटा. देवान दिल्ली तुका
समज 10,000 तुका देवान दिल्ले, 10,000 तुका 10,000 दिल्ले, तूं 9,000 खा आनी 1,000 आपणाची, ही 1,000 तुवें आपणाच्या राज्यान घालपाक जाय. हांव 10,000 खाता, बी धरूंक ना आनी प्लस हांव लोन काडटा. हांवें कितें केलें, देवान बी दिल्ली ती खाल्ली, प्लस हांव सोयतान आशिन गेलो. आतां लोन जावन आसा सोयतानाची मागणी, ती तेजी सिस्टम, लोन घेवपाची सिस्टम. देवाचें सिस्टमीन लोन ना. 5 पाव 2 मासली कितके जाले, 25,000 वयर लोकांक. बायबलान 5,000 बरयलेले आहा दाल्ले. आतां हांगर कितके दाल्ले आहा, कितके दाल्ले आहा हांगर, 1 2 3 4 5 5 स दर, एक 7 दर. आनी बायलो कितके आहा, आनी भुरगीं कितकीं आहा, देव तें सांगता. म्हणजे 5,000 फकत दाल्ले बरयलेले आहा. बायलो कितक्यो आसतल्यो पळय, भुरगीं कितकीं आसतलीं ती पळय, म्हणजे 25,000 आमी धरया. आनी कितक्यो बास्केटी उरल्यो, कितक्यो बास्केटी उरल्यो, 12. खान आनी 12 उरल्यो, म्हणजे गॉड मल्टिप्लाय करता. आतां म्हाका एक सांग, कितक्या जाणांनी शेतान काम केलां हांगर, हांवें केलां, तुवें केलां शेतान. आमी बी सेपरेट दवरतात न्हू, बी सेपरेट दवरतात न्हू आमी काय सगळेच खाता, बी सेपरेट दवरता. एवरी इयर आमी कितें करता, बी सेपरेट दवरता. हें नॅचरलान आमी करता. अत्मीकपणान कित्याक करिना, अत्मीकपणान कित्याक करिना, सैतान तुका करूंक दिना. कित्याक तो तुका गरीबसाणीन बांदूंक सोदता. पळय हांगर कोणूच आसचो ना जे शेतान काम केलां पळय तो बी आपणें सेपरेट काडून दवरूंक ना, कोणूच आसचो ना. कित्याक हांवें शेतान काम केलां, म्हाका खबर आहा. तो म्हणटा बी धरचें पडटा, ही माय म्हणटा बी धरचें पडटा, ती म्हणटा बी धरचें पडटा, ती म्हणटा बी धरचें पडटा. हेणी शेतान काम केलां. बी धरिनाय नाजाल्यार फुडल्या वर्सा कितें रोयतले, फुडल्या वर्सा कितें रोयतले, बी ना तुयशी, तुका बी विकतें हाडचें पडलें. विकतें हाडपाक पयशे जाय, मागीर तूं कितें करता, पयशे ना म्हणून रीण घेताय. आमी ओतमीकपणान भाव भयणानू बी आमी सांबाळून धरिना, पूण आमच्या नॅचरलान आमी बी सांबाळून दवरता. देवाचें तें आमी खाता. आनी हो प्रॉब्लम आमी तर पयशांनी वाडोनात नाल्यार हो प्रॉब्लम. आनी तूं लेकान वसत रावतलो. हांव कितें घेता भाव भयणानू, आयज पासून हांवें लोनार घेवंक ना, आयज पासून. आनी म्हाजो एक हिंदू भाव आसलो, पॅन्डेमीक येवच्या टायमार, पॅन्डेमीक येवंक नासलें, आनी हो गाडी घेवपाक आनी वॅगनर घेवंक सोदता नवी. आनी नवी वॅगनराची त्या टायमार 7 लाख कितें आसलें. नवी वॅगनर घेवंक सोदता आनी म्हाका म्हणूंक लागलो आपूण लोन काडटा. हांवें म्हटलें एक सांगता, म्हटलें लोन काडशी तूं त्रासान पडटलो. हांवें म्हटलें तुजो प्रोविडंट फंड काड, प्रोविडंट फंड काड, कॅश घे आनी तें तूं लोनाक घालतलो तें हांगर घाल, लोनाक घालतलो तें हांगर घाल. भाव भयणानू तेणें तशेंच केलें. हांवें सांगलां पळय ती सिस्टम फॉलो केली. पॅन्डेमीक येयली. आतां कितें करतलो, पॅन्डेमिकाच्या टायमार कितें करतले भाव भयणानू, पयलींच पयशांची हांगर प्रॉब्लम जाल्लो. आतां पॅन्डेमिकाच्या टायमार कितें करतलो, तुजे पयशे तुका मेळनात, कितें करतलो. लोन फारीक करपाक आतां तुका पयशे प्रॉब्लम. आतां हेका प्रॉब्लम नासलो, कित्याक हाणें लोनार घेवंक ना, हाणें कॅश घेतल्या गाडी. पातकान पडपाचो सालवार जालो. अशेंच भाव भयणानू, ओत्मीकपणान जेन्ना तूं देव तुका दिता वाडपाक आनी चडपाक, ती तो बी तुवें खाल्ली नाजाल्यार तूं गरीबसाणीन जियेता. आनी हेकाच लागून आमी गरीबसाणीन जियेता. आयज पासून हांवें केन्ना लोनार काडूंक ना, कॅश. ताका लागून ही गाडी पासून म्हाका येयल्या फुकट येयल्या. ऑलरेडी देवान अरेंज करून दवरलेली. आतां म्हाजी गाडी गॅरेजीन हांव ही गाडी घेवन भोंवता. ऑलरेडी देवान अरेंज केला. कित्याक ताका खबर आहा म्हाजी गरज कितें पळय ती.
सोयतान मांडण्यो हाडटा पूण तेजे मांडण्याक आमी एग्री जायना. ताका नाका आहलें आयज हांव देवाचें उतर दिवपाक ताणें म्हाज्या गाडयेक प्रॉब्लम हाडलो. हांवें म्हणलें गाडयेक प्रॉब्लम हाडला, म्हाजेशें सोल्युशन आहा, भाड्याक गाडी घेता. ताका फोन केलो, देव म्हणूंक लागलो ऑलरेडी गाडी तुका एरेंज आहा, तूं वच ब्रदर सुकुराक फोन कर. ब्रदर सुकूर म्हणटा आपणें हांगूर फोन केला, दुसऱ्या मिनटाक म्हणटा गाडी पावली. हांवें ताका 5 मिनटांनी फोन केलो, अरे ब्रदर तुजी गाडी पावली म्हणूंक लागलो. हांवें ताका सांगलां 15 मिनटांनी गाडी थंयसर पावली. देव आपणाचें उतर सांबाळटा भाव भयणान. म्हणून भाव भयणानू प्रॉब्लम उलोवपाचें बंद करा. कांयच वाड जावची ना, कांयच वाड जावची ना. टायम जालो न्हू, टायम जावन गेलो न्हू. कंटिन्यू करूंक काय बंद करूं? हां ना ते तिंका खूब जातलें तें. बरें, 1 Peter 2:24 तुमकां एक धाकटुली शिकवण दिता, धाकटुली एक 15 मिनटां घे. आतां खुर्सार आमी पळोवया. 1 Peter 2:24 काड. कोंकणीन इतको बरो ना तो, इंग्लिशीन तेजी मातशी सोजमणी बरी आहा. कोंकणीन ट्रान्सलेशन मातशें रॉंग जालां तेजें, म्हणटच इंग्लिशीन आनी कोंकणीन घेवया दोनूय. कोंकणीन मातशें तेजे उच्चारणी मातशी रॉंग आहा, उतरां सारकीं घालूंक ना थंयसर कोंकणीन. पूण कोंकणीय पळोवया आनी इंग्लिशीन मातशें बरें आहा, म्हणजे बरें आहा तें घेवया आमी. 1 Peter 2:24. कोंकणीन पयलें वाच. खुर्सा ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियेच्या खातीर ताणें अशें केलें. ताचे गायांनी तुमी बरी जाल्या. आतां सिंपल भाशेन सांगता, सारकें कोणें केन्ना आयकोंक ना ताका कळपाक जाय पळय तें. ही हिमसेल्फ बोर आ सीन इन हीज बॉडी. तेणेन कोण वता? तेणेन जेजून आमच्या पातकांचो भार आपणाचे कुडीन घेतलो. करेक्ट? कितें केलें जेजून? हे पातक आनी हे पातकाचें फळ दुयेंस. पातका उदेशी आमकां येयलें दुयेंस. आनी हांगोर देवाचें उतर म्हणटा ही हिमसेल्फ बोर आ सीन. हे पातक हे दुयेंस. हे पातका उदेशी आमकां दुयेंस येयलें. हें फुकट देणें. पातक फुकट देणें, दुयेंस. देवाचें उतर म्हणटा हे पातक ताणें आपणाचे कुडीन घेतलें. आनी हे दुयेंसाचें ताका फारीकपण दिवपाक जाय. कित्याक हे ताणें आपणाचे कुडीन घेतलें म्हणटकच फारीकपणूय दिवपाक जाय न्हू. आतां समज तुका पुलिशीन भितर उडयलो, बेश्टोच सोडटले? भितर उडयल्या उपरांत तेजी शिक्षा आहा न्हू. म्हणटकच पातक ताणें ऑफेन्स केला पळय तो, आनी ताका आतां शिक्षा दिवपाक जाय. म्हणटकच जेजू कितें करता? पातक आपणाचे कुडीन घेतलें म्हणटकच हे तुजें कुडिल्ले भायर गेले भायर. हे तुजें कुडिल्लें तेणें उमटून काडलें. आनीक तुजे कुडीन रावंक शकना, कित्याक ताणें आपणाचें कुडीन घेतलें. क्लियर? आपणाचें कुडीन घेतलें ताणें, काय तेजे भितर उरलें आनी तुज्याय भितर उरलें. मुळान सान काडलें. आतां झाड तर एक झाड आमी मुळान सान काडलें, तेजे मागीर आनी कितें उरलें? मुळान सान तुवें काडलें. आतां वाजान आमी झाड रोयता, तें झाड तुवें मुळान सान काडलें. मुळान सान काडल्या उपरांत तें झाड आनी उरलां थंय? गेलें तेजें मूळ काडलें म्हणजे गेलें, तें आनी जावंक शकना. तशेंच हें झाड पातकाचें जेजून मुळान सान काडलें. आतां हितून तेजें मूळ उरलां ना, कोबार, कित्याक काडलें जेजू. आतां हांगोर जेजू नवें झाड लायता.
हे काडले, हेच्या फारीकपण अजून जावंक ना, हेच्या फारीकपण तो कोत्तलो तें दाखयता. जेजू हांगर नवें झाड लायता, त्याच जाग्याचेर जे जाग्यार काडला पळय तुजर ते फ्री फ्रॉम सीन वी मायट लीव फॉर रायचियसनेस. आतां पातकाचो हांवें तुजो स्वयं काडलो म्हणटा तो देवाचो स्वयं तुज्या भितर घातला. पातकाचो स्वयं काडलो, गॉड नेचर म्हणजे देवाचो स्वयं तुज्या भितर घातलो. आनी हेचे फुकट देणें सोंतपण, हेचे फुकट देणें तुका सोंतपण. पातकाचो स्वयं जेजू तुज्या भितर आतां नवो घालता. कोणाचेर? जो कोण तेजेर सोत मानता पळय तो. हे तुका सोत मानता पळय तेजेर जेजू त्या मनशाच्या भितर घालता. हे कोणेन जाला तें सोत मानूंक ना, तेज्या भितर येना. तुवें तर सोत मानूंक ना जेजू म्हाज्या खातीर खुर्सार गेला म्हणून, तें तुका मेळना. हेका सोत मानपाक जाय. कित्याक म्हणटा तो जॉन 3:16 कितें म्हणटा? गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हीज ओन्ली बिगॉटन सन. देवान संवसाराचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो, जो कोण तेजेर विश्वास दवरता. देवाचें उतर म्हणटा जो कोण तेजेर विश्वास दवरता तो ही वील नॉट पॅरीश, म्हणजे तो इफेनान वयचो ना, तो सर्गीच्या राज्यान वयता. ही वील नॉट पॅरीश बट हॅव इटर्नल लायफ. म्हणजे साश्णीक जिवीत तो आपणा बारीची येता. म्हणजे सोत मानपाक जाय. सोत मानपाक आतां तुका सबस्टेन्स जाय. तुका भावार्थ जाव सोत मानपाक. तो कसो मेवतलो? देवाच्या उतरार. म्हणजे देवाच्या उतरार तुका सोत मानचें पडलें. पूण तुयेन देवाचें उतर ना जाल्यार तूं सोत कितें मानतलो? तुका खबर ना खुर्सार कितें जालें पयलीं. तुवें आयकलाय जेजू आमच्या खातीर खुर्सार गेलो, पूण खुर्सार कितें गेला? कहें फॉल्ट चेंज जाला हें काय तुका खबर ना. हो एक्सचेंज जालो न्हू. तुज्या भितर ताणें आपणाचो सैम घातलो आनी फुकट देणें तुका सोंतपण. हे जाग्या वयले हे काडले, त्या जाग्यार ताणें हे घातलें. हें सोत मानूंक जाय. आनी हें सोत मानून तुवें विचारूंक जाय जेजू तूं जावन आसाय म्हाजो सोमी, तूं जावन आसाय म्हाजो दोनी, तूं जावन आसाय म्हाजो सोरवंडार. आनी जेन्ना तूं हें सोत मानतलो काळजान सांग आनी तूं हें आपणाच्या भितर घेतलो तेन्ना तूं सोतपणान फुकट जियेतलो. तूं आनी पातकां करूंक वयचो नाय. कित्याक पातकी स्वयं तुजो काडलो मुळान सावन काडलो आनी तुज्या भितर हें मूळ घातलें. हें मूळ घालिना फुडें भाव भयणानो तुज्या भितर सोतपण येयलें. हो एक्सचेंज जाता. आनी हो जेन्ना हो एक्सचेंज जालो आतां उरला हेजें फारीकपण. हेजें फारीकपण तुजें कुडीन जाता. आतां गायांनी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. आतां गाये कसले? जेजूचे गाये कसले? जेजूचे गाये तेजें फारीकपण. जेजूचे गाये तेजें फारीकपण. आमचे दुयेंसाचें फारीकपण जेजूचे गाये. तेका लागून तें देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. जातलीच न्हू. देवाचें उतर म्हणटा बाय हीज वुंड्स यू हॅव बीन हिल्ड. आनी आमी मागणें करता न्हू. कितें मागणें करता? जेजू म्हाका बरो कर. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? तेज्या गायांनी आमी बरी जालीं. म्हणजे आमचें मागणें रॉंग की आमी आतां मागता. जेजू म्हणटा ना, तुज्या गायांनी आमी बरी जालीं. एग्जाम्पल दिता. हो मोबायल तर हांवें काडलो आनी सिस्टरीक दिलो आनी हांवें म्हटलें आतां ती म्हाजेशीन मोबायल मागतली. आतां म्हाजेशीन ती आनी मोबायल मागतली. हांवें दिलो न्हू. देवान तुका पेकोणी दिली आनी तूं देवा लागीं कितें मागता? पूण तुका ऑलरेडी दिली न्हू. ती आनी मागची ना म्हाजेशीन. कित्याक तेच्या हातीन आहा ऑलरेडी ती. हांवें मोबायल काडलो तिका दिलो, ती आनी म्हाजेशीन मोबायल मागोना. कित्याक तिका खबर आहा ऑलरेडी दिलो. आनी आमी जें ऑलरेडी दिलां तें देवा लागीं मागता तूं दी म्हणून. तो म्हणटा दिला मरे. अरे बापया तुका दिला म्हणटा तो. आपणाय तेन आपणायलो. तेच्या हातीन उरलो. तिच्या हातीन उरलो. आतां ती आनी मागपाची ना कित्याक ऑलरेडी तेजे कडेन आहा. हीच आमची चूक जाता. आमी देवाचें उतर नको म्हणून आमी रॉंग मागणी करता. वयर वयतली हांगर सिलिंगाक लागतली आनी सकयल पडटली. देवाच्या राज्यांत तुका कितें मेवपाक जाय तेज्या उतरानूच मेवंक शकता. रॉंग मागणें भायर.
देवा कडल्यान मेळचें ना. देवाचें उतर ना नाल्यार देवा कडल्यान तुका कांय मेळचेंच ना. देवाची सिस्टमूच न्हू ती. देव म्हणटा म्हाजें उतर घे आनी उलय, आपूण घडोवन हाडटलो. तुजी उतरां न्हू. म्हाका डायबिटी आहा म्हणची डायबिटी चडत रावतली, कित्याक तुवें म्हटलें म्हाका डायबिटी आहा आनी तूं ती आपणायताय आनी तूं म्हणटाय म्हाका डायबिटी आहा. तुजी डायबिटी वाडत रावतली. तूं तर म्हणटाय जेजू तूं म्हाज्या खातीर खुर्सार गेलोय. तुका जे फॉर्मोण मारले, जे तुजे मांस त्या टायमार वळले, जे मांस तुजे कुडिल्ल्यान जे भायर सरले, त्या गायांनी ते जे फॉर्मोण तुवें म्हाज्या खातीर घेतले, जे मांस म्हाज्या खातीर तुजे कुडिल्ले भायर सरलेले, हे जे मांस भायर सरताले ते जावन आहले तुजे फॉर्मोण. भाव भयणानू, साम्स 22:7 म्हणटा, 17 म्हणटा जेजूचे कुडीचेर मांस नासले, एक पासून मांसाचो कुडको नासलो. साम्स आयजाया 52:14 म्हणटा जेजूक मनीस म्हणून वळखोंक कळनासलो. जेजूक मनीस म्हणून वळखोंक कळनासलो. हांव तुमकां फोटो दाखयता. जेजूक मनीस म्हणून वळखोंक कळनासलो. म्हणजे जेजूक जो आमी खुर्सार पळयता ती इमास भाव भयणानू इगरोज मात घालूंक शकना. ही इमास इगरोज मात घालूंक शकना जी जेजूची ओरिजिनल आसली पळय ती. कित्याक ही धाकटी भुरगीं आहात ती हे इमाजेक पळोवन भियेतली. हे इमाजेक पळोवन भियेतली. ही इमाजेक पळोवन भुरगीं भियेतली म्हणून ती इमाज घालिना. ही इमाज घालता कित्याक हे इमाजेक पळोवन भुरगीं भिवची ना आनी ती मानून घेतली हो म्हाजो देव म्हणून. आनी ती इमाज घातली भाव भयणानू, नाजाल्यार ती भियेतली ती इमाज पळोवपाक. म्हणटकूच हांव तुमकां एक इमाज दाखयता भाव भयणानू, जी ही इमाज देवाची. आनी तूं पळोवंक शकना, तांकां दाखय. ही इमाज तूं पळोवंक शकना. हो मनीस म्हणून कळना वळखोंक तुका. दाखय, सगल्यांक दाखय. तेजी सगळीं हाडां दिसती पडटा. सगळीं हाडां तेजी दिसती पडटा. ईच एंड एवरी. हय काड. आनी ग्रुपाचेर धाडला. तूं हाय ग्रुपान? हां ग्रुपान धाडला हांवें ती. म्हणटकूच ही मास भाव भयणानू कित्याक घालिना इगरोज मात, नाजाल्यार धाकटी भुरगीं भियेतली. ही मास पळोवन ती देवाक आपणाचो देव म्हणून मानून घेतली. आनी ती मास दाखयत नाल्यार भाव भयणानू भुरगीं भियेतली. तूं भियेलें काय भिवंक ना? भिरांत दिसली न्हू? भिरांत दिसतलीच भाव भयणानू. हांव ते इमाजेक पळयता, हांव एवरी टायम रडटा. हांव इतको व्हडलो जावन प्रिचींग करतना पासून रडटा. ते इमाजेची म्हाज्या भितर जेजून कितकें सुचलां पळय. आनी हांव जेन्ना हो प्रॉब्लमान वयतालो भाव भयणानू, ही इमाज म्हाज्या भितर आसली. आनी जेन्ना म्हाका ही सगळी दूख भोगची पडली भाव भयणानू, तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की दूख म्हणटा कितें पळय ती. कित्याक ही दूख जेजून सोंसलेली. आनी आयज तर म्हाका दुखीचेर कोणूय या इट इज रिटन नो. या दॅट इज वॉट इट इज रिटन नो. दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. इट इज ऑलरेडी रिटन. दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड. दीस वॉज द इमेज of God. Already written, it is written over there. My body melted like wax within my breast. That is what it is showing. म्हणजे त्या उतरा प्रमाणे तो तुवें इमास पयली देवाची जेजूची, नाजाल्यार ती तूं आंगोर घालूंक शकना भाव भयणान. म्हणून घालूंक ना. इग्रोस मातयेची ती हितून चूक ना. तूं घालूंक शकना कित्याक धाकटी भुरगीं भियेतली. आमी तरी भाव भयणानू सोजमोन आमी ती एक टायम आमी एक्सेप्ट करतली, पूण धाकटी भुरगीं भियेतली न्ही भाव भयणान. म्हणून इग्रोज मात ती दाखयता. हितून इग्रोज मातयेची चूक ना. ताका लागून भाव भयणानू आमी नियाळ तर करीत आमचे जेजून आमच्या खातीर कितें केलां पळय तें. एक दीस पासून भाव भयणानू तूं असो रावंक शकनाय. दुयेंस तुजे भितर घेवन रावंक शकनाय. कित्याक फारीकपण
तेजें मांस तेजे कुडीर नासलें आनी हें मांस तेजे कुडीर नासलें तें फारीकपण जावन आसा आमच्या दुयेंसाचें आनी ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा त्या गायांनी जें फारीकपण जेजून केलां त्या गायांनी आमी बरीं जालीं. ह्या भावार्थाचें उतर तो तूं ह्या वेळार मानून घेताय नाजाल्यार तुजे कुडीन कॅन्सर आसूं तुजे कुडीन कसलेंय दुयेंस आसूं डायबिटीज आसूं कितेंय आसूं ऑलरेडी ते खुर्सार खिळायलेले आहा भाव भयणानो तूं तर हे देवाचें उतर ह्या वेळार मानताय नाजाल्यार तूं वच आनी कसलोय मॅडिकल रिपोर्ट तुजो कर हांव चॅलेंज करता तुजे कुडीन हे दुयेंस आसा जाल्यार. आतां हांव तुमकां एक उचारणी दिता ह्या उतराचेर ती उचारणी तूं म्हूण आयज वच घरा कडेन आनी 15 टायम म्हूण तूं आनी वच आनी कसलेंय तुजें टेस्ट कर कसलेंय तुजें टेस्ट कर हांव तुका गॅरंटी दिता तुजे कुडीन कसलेंच दुयेंस आसचें ना. इवन कॅन्सर तुजे कुडीन रावंक शकना कित्याक कॅन्सर जेजूच्या नांवा वयर ना. जेजूचें नांव सगळ्या नांवां वयर सगळ्या सकल बाकीचीं सगळीं नांवां. तूं चिंतलोय कॅन्सर देवाक खबर आसलो थंडी आनी कॅन्सर देवाचें उतर तेंच 1 Peter 2:24 चेंज जायना भाव भयणानो. जेजूच्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली म्हणटा मेवतिली म्हणना म्हणटो तो कॅन्सर आसो तें थंड आसो देवाचें उतर म्हणटा तुका ऑलरेडी पेकोवणी मेवली. तूं आपणायताय ती तुजी तूं आपणायनाय जाल्यार ती तुजी न्हू. ही उचारणी करा भाव भयणानो आनी हांव परतून सांगता जेजूचे जी हाडां दिसती पडटालीं बारीकसाणेन आयका जेजूची जी हाडां दिसती पडटालीं तेजे कुडीर मांस नासलें हें मांस जें तेजे कुडी वयलें काडलां तें जावन आसा जेजूचें फॉर्मोण आमच्या दुयेंसा खातीर. फॉर्मोण म्हणजे पनिशमेंट ताका पनिशमेंट घेवचो पडलो तेजें मांस तेजे कुडी वयले भायर येवपाक जाय आसलें आनी त्या गायांनी आतां हें उतर कंप्लीट जाता जे गाये जेजूक पडले जे मांस तेजे कुडींतले भायर सरले त्या गायांनी तुका पेकोवणी. आतां आमकां अंडरस्टँडींग कितें जाल्लें जेजूच्या गायांनी पेकोवणी मेवली पूण खंयचे गाये फॉर्मोण जे मांस तेजे कुडी वयले काडलेले ते जावन आसलें तेजें फॉर्मोण पनिशमेंट ताका पनिशमेंट पडपाक जाय आसलें कित्याक ऑफेन्स केलो भाव भयणान हांव पुलिशेन काम करता म्हणटच म्हाका ऑफेन्साचें खबर आहा. जेन्ना तुका भितर उडयलो नाजाल्यार तुका सेंटन्स आसता बरें तुका 1 म्हयनो रावचो पडटलो नाजाल्यार तुका फायन फारीक करची पडटली बेश्टोच तुका भायर येवंक शकनाय तूं. 2 सिस्टम आहा एक फायन फारीक करची पडटली नाजाल्यार तुका जे सेंटन्स मारला तितको टायम तुका रावचो पडटलो. म्हणटच हांव कायदो जाणा म्हणटच कायद्या प्रमाणें सांगता तुका तर शिक्षा पडली नाल्यार तेजें फारीकपण आहा. जेजूक शिक्षा पडली ताका घायांक फारीकपण आहा. फारीकपण कितें जें तेजें मांस तेजे कुडी वयले काडला तें फारीकपण. शिक्षा पडली ताका पूण फारीकपण जें तेजे कुडी वयलें मांस काडलां तें फारीकपण. त्या गायांनी फारीकपणाच्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. एक आमी हांगुल्लोच भाव तुमचो तें नांव बरें जाता तेजें तो भाव आमचो पॅरीस वखता तुमी कोण पॅरिसाक हां वखताय तूं तेजेशी हांव गेल्लो मागणें गेल्लें तेजे आनी हें देवाचें उतर दिल्लें 90% बरो जालो 90% तो बरो जालो. आतां वयतले ताका मेळोंक हांव आतां तो 100 जातलो. हांवें ताका सांगलेलें हें देवाचें उतर तूं मानताय नाजाल्यार तुका पेकोवणी मेवली आनी खरेंच बरें काळजाचो मनीस तो. आनी देवाचें उतर मानलें भाव भयणान जे गाये आहले ते तेजें बरें जालें कित्याक ताणें मानलें देवाचें उतर. एका घरान हांव गेल्लो भाव भयणानो आनी देवाचें उतर दिलें आनी व्हिलचॅरार आहा हो मनीस 5 वर्सां जालीं व्हिलचॅरार आहा आनी हें देवाचें उतर हांवें ताका दिलें.
खरें सांगता तुका, देव विटनस आहा, पांय तेजे हालता उठपाक. देव म्हणटा आपूण तुका उठयता, उठताय तूं? तो खुर्साक पळयता, पुतून पळयता, पुतून खुर्साक पळयता, हांगोर तेजे पांय हालता उठपाक. पूण तो भियेता भावार्थाचे पांय. पांय हालता भाव भयणानू, देव म्हणटा उठ, उठ तुका सांगता. हेच उतर भाव भयणानू त्या देवान ते 38 वर्सां जो थंयसर दितलो तेणेन ताका म्हटलें उठ आनी चलोंक लाग. तो उठलो आनी चलोंक लागलो. आनी जेजू ताका सांगता उठ, आनी हेजे पांय कोडकोडटा उठपाक. पूण हो उठोना, भावार्थाचें पावल मारलें. आनी तेच्या कुशीच्याच घरान आमी गेल्ली, तेज्या कुशीच्याच आमी घरान गेल्ली. आनी एक भयण आसली. डॉक्टरान ताका 2 दीस आदीं सांगलेलें तूं पिशें जालाय, तुका मेमरी तुजी टोटल गेल्या म्हणून, तुजी मेमरी टोटल गेल्या म्हणून. आनी तुका मेमरी परत येवची ना. येयली पासून नाल्यार मातशी येतली, ती वखदांनी तुका मातशी येतली, पूण लायफभर तुका मेमरी येवची ना. 2 दीस जाल्यार सांगलेलें. हांव हो भाव आनी सिस्टर जोनिना म्हणून आमचे बारी भोंवता, ती आमी गेलीन तेंच्या घरा कडेन. ह्याच ब्रदरान म्हाका येयलोलो थंयसर. आनी आमी देवाचें उतर तेंच्या घरान 1 वर दिलें. 1 वर दिलें. आनी आतां पळया भाव भयणानू, ही भयण आयकता हांव कितें सांगता पळय ती. हांव ताका सांगना, हांव तेज्या भयणीक सांगता. पळय जेजून कितें केलां, कितें केलां, भावार्थ कसो येता, हांव तेज्या भयणीशीन उलयतां. आनी ही आयकता हांगर. भावार्थ कोणाक येता? हिका येता. भावार्थ कसो येता? रोमन्स 10:17 म्हणटा, फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आयकोन देवाचें उतर. भावार्थ येवंक लागलो. आतां हांगोर हिंचें बिल्डींग आनी ऑपोजीट तेंचें बिल्डींग इतकें लागीं. देवाचें उतर दिलें. 1 वर हांवें देवाचें उतर तेजे भयणीक दिलें. आनी हांवें म्हटलें सिस्टर जोनिना, आनी तिका सांगलें. ती हांगर बसलेली आनी आमी सगल्यो अशी बसल्या. हांव हांगर बसलें आनी हांव देवाचें उतर दितां, ती हांगर बसल्या. हांवें म्हटलें सिस्टर तुजें नांव कितें? पयलीं मिलाक पळया. सिस्टर तुजें नांव कितें? सॅली म्हणूंक लागली. फर्स्ट टायम. आतां ती सगळें विसरलेली. तिका दीस खबर ना, रात खबर ना, आपणाचें नांव खबर ना, आपणाची बर्थ डेट खबर ना, खंयचो दीस चलता तो खबर ना. 2 दीस आदीं हांवें म्हटलें सिस्टर तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सॅली म्हणूंक लागलें. हांवें म्हटलें सिस्टर जोनिना तुवें केन्ना सॅली नांव हें आयकलां? हांवें म्हटलें हांव फर्स्ट टायम आयकता. तूं स्पेलिंग जाणाय? SALLY दुसरी मिलाक. कितें सांगलेलें डॉक्टरान? लायफभर तिका आपणाची कांय मेमरी येवची ना. 1 वरान भाव भयणान सॅली म्हणून सांगलें. मागीर हांवें उचारणी बरयली, कित्याक आमी आमची उचारणी आमी बरोवन दिता. आमी दुसऱ्यांची उतरां न्हू. आमी देवाचें उतर घालून तूं हें उचारतलें म्हणून सांगता. आमी आनी कोणाक सांगना तूं उचारणी तुजी कर. ना हांव दिता पळय ती तूं कर. कित्याक हांव दिता ती हांव देवाचें उतर दितलो. आत्तां आमी कोणाक सांगलें आपणाची उतरां घालता. हांवें म्हटलें ना, तूं तुजी उतरां घालताय तूं म्हण, मागीर म्हाका सांगनाका. हांव उचारणी दिता ती तूं म्हणटलो नाल्यार तूं घाल. कित्याक हांव देवाचें उतर दितलो, तुजी उतरां मिक्स ना. म्हणटच आमी दिले देवाचे उचारणी. आनी हांवें सिस्टरीक म्हटलें तूं बरय. आनी हांवें काडली आनी तिच्या हातीन दिली. आनी म्हटलें तूं सिस्टर वाच. भाव भयणानू फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्लियरली वाचली. एक उतर चुकोय नासतना भाव भयणानू ताणें वागली. टोटली रिस्टोर्ड त्याच मिनटां. कंप्लीट रेस्टोरेशन. 2 दीस आदीं भाव भयणानू पिशी म्हणून डिक्लेअर केल्ली. 3ऱ्या दिसा देवाच्या उतरांत कंप्लीट रिस्टोर. आनी तेच्या बिल्डींग आसलो. ही ताका टेस्टमनी दिवन आमी थंय पळोवंक गेले चॅक करपाक. कित्याक हांव फॉलोअप करता. आतां ह्या भावाशीन वयता फॉलोअपाक. कित्याक सयतान बी काडूंक येतलो. आरे जागना ना तेजें आयकपाचें ना म्हणून हांव फॉलोअप करूंक वयता. आतां हांव एका विकान फॉलोअपाक येयला तेंगेर. ताका हांव सांगता पळय ह्या घरान इमेलाक जाल्या तरी देव म्हणटा उठ. हो 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 जाता पूण उठना. तुजी बी भाव भयणानू जी देवान तुज्या भितर मिलाक केल्ली तुवें रिजेक्ट केली. तेज्या बिल्डिंगी सकयल
वयर मिलाक जाल्या तो आनी तेजी डिफिकल्ट हेजी तूं कसो ना कसो तूं ताका उबो करूंक शकता. व्हीलचॅरालो व्हडलो प्रॉब्लम न्हू भाव भयणाले. मेंबरी लूज जावप म्हणजे इज तुजे लायफ टायम गेली ती आनीक तितून चान्स ना बिकॉज इट इज युअर मेंबरी. पूण देवाचें उतर उलयना फुडें चेंज भाव भयणानो. हो उठपाक रेडी ना ती देवाचें उतर तेणें आपणायलें चेंज. आनी तेंच जाता ह्या खुर्सार. जेन्ना ही तुका मागणी दितलो तूं 2 दीस म्हणशी 2 दीस म्हण तिसऱ्या दिसा वचून कसलोय टेस्ट कर. हांव तुका भावार्थाचें उतर सांगता तुज्या कुडीन तें दुयेंस रावंकूच शकना. कॅन्सर आसूंक डायबिटीज आसूंक डॉक्टरान सांगलां तेजें ऑपरेशन करपाक जाय आसूंक ऑपरेशन पासून करचें पडचें ना. काल आमी एका घरान गेल्लीं हांवें ताका सांगलें तूं ही उचारणी कर. ताका सांगलां डॉक्टरान तुजें ऑपरेशन करचें पडटलें. हांव म्हणलें तुका चॅलेंज मारून सांगता. आयज म्हणलें हांव तुका भावार्थाचें उतर दिता तूं ही उचारणी कर आनीक दुसरें कांयच ना. हांवें सांगलां पळय ती तूं 2 दीस म्हूण ही उचारणी तिसऱ्या दिसा वच आनी डॉक्टराक मेळो. हांवें म्हणलें तें दुयेंस तो तुज्या कुडीन मेवलें नाजाल्यार तूं डॉक्टर सांगता तें म्हटलें आयक आनी हांवें सांगलां तें चॅक कर. तूं डॉक्टर सांगलां तें आयक. हांवें सांगलां तें चॅक कर. डॉक्टरान सांगलां जावचें ना म्हणून. हांवें सांगलां तुका ऑलरेडी पेकोणी मेवली. तूं वच आनी मॅडिकल चॅक कर रिपोर्ट घेवन यो आनी तूं सांग तुजे कुडीन हांव ना पळय तें. आश्चर्य ना. डॉक्टराक फोटींग करून येतलो तूं मॅडिकल रिपोर्टाचेर. हांव करून येयलो फोटींग. हांवें देवाचें उतर घेतलो अजून पासून उबो आहा. मेवचेंच ना भाव भयणानो कित्याक ऑलरेडी फारीकपण तेजें जालां. आनी हांव चॅलेंज मारून सांगता हो ब्रदर तुमकां टेस्टमनी दितलो तेजी. घोडयेक तो आसल्यार तो दितलो कित्याक तो ओमानाक न्हू ओमानाक रावता तो. हांवें म्हणलें तूं टेस्ट कर आनी वच. हांव तुका चॅलेंज मारून सांगता तेजे कुडीन आसचेंच ना. कित्याक म्हाका खबर आहा भाव भयणानो हांव कितें उलयता पळय तें. ती उचारणेचेर आहा. जेन्ना तुका एग्जॅक्ट कळलें कितें जालें त्या टायमार पेकोणी बाय डिफॉल्ट गॅरंटेड भाव भयणानो. हांव तुका आतां उचारणी दिता ती 2 दीस तूं म्हूण भावार्थान तिसऱ्या दीस वच आनी तुजें कसलेंय टेस्ट कर. कसलेय टेस्ट कर आनी म्हाका येवन सांग ना ब्रदर हें घडोंक ना. एक तर तुवें भावार्थ धरूंक नाय त्या उतराचेर नाजाल्यार तें घडचें ना. पयलेंच सांगता त्या उतराचेर भावार्थ धरपाक जाय. कित्याक भावार्थाची उचारणी आमी कितें म्हणटा कन्फेशन म्हणजे भावार्थाची उचारणी. आनी तुवें काळजान सांग ती उलोवपाक जाय. तें मानून घेवपाक जाय जें तूं उलयताय. मार्क 11:24 म्हणटा. मार्क 11:24 जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना विश्वास कर तें तुका मेवलें म्हणून आनी तेन्ना तें तुजें जातलें. जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तूं विश्वास कर तें तुजें म्हणून आनी तेन्ना तें तुजें जातलें. मागीर न्हू. जेन्ना मागणें केलें त्या दिसा देवान ऑलरेडी तें आयकलें. ज्या दिसा तुवें मागणें केलाय जें उतर उलयलाय तेजे उतरा प्रमाणें त्या दिसा देवान ऑलरेडी तें आन्सर केलें. देवाचें उतर सांग. वेन यू प्रे बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड इट. जेन्ना तुवें मागलें तुका मेवलें म्हणून तुवें सोत मानपाक जाय तेन्ना तें तुजें जातलें. इन द बिलिवींग इज युअर रिसिवींग. जेन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना तुजें जाता. आनी बिलिवींग इज ऑलवेज इन द हार्ट काळजान. इतकें सिंपल. म्हणटकच काळजान आनी उचारणी कर. भावार्थ धर तें तुका जेन्ना मागलाय तेन्ना मेवलें म्हणून कुडीन आसचेंच ना. इम्पॉसिबल. आसचेंच ना. कसलेय टेस्ट करा. हे 2 दीस उचारणी करा. कसलेय टेस्ट करा भावार्थान पूण म्हणपाक जाय. कसलेय टेस्ट कर भाव भयणानो गॅरंटी दिवन सांगता दुयेंस तुजे कुडीन आसचें ना. बाकीची सिस्टम म्हणटा हांव शिकयतलो पूण हें तुमकां फर्स्ट पेकोणीक लागून. फर्स्ट हें करा. ही आतां उचारणी दिता तुमकां तुमच्या वॉट्सॅपाचेर धाडटा आनी ही उचारणी तुमी भावार्थान करा. 2 दीस करा. कसलेय वचोन टेस्ट करा. कसलेय नॉर्मल येवपाकूच जाय. 101%. पूण काळजान मानून घेवपाक जाय. इन युअर बिलिवींग इज द रिसिवींग. सिंपल.
इन युअर बिलिवींग इज द रिसिवींग. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना मागणें केलाय तेन्ना विश्वास कर. आपणाक मेवलें म्हणून तेन्ना तें तुजें जाता. विश्वास करिनाय मेवचें ना. विश्वास करशी मेवतलें. ह्या भावाचें सांगलें. ताणें विश्वास करूंक ना ताका मेवंक ना. भावार्थ ना मेवचें ना. देवाचें सगळें किंगडमान जें आहा तें भावार्थान तुका मेवता. बाय द स्पोकन वर्ड. देवाचें उतर घेवपाचें देवाशीं वचपाचें. तुजीं उतरां न्हू म्हाका पेकोवणी दी. देव म्हणटलो आपूण दिवंक शकना आपणें तुका ऑलरेडी दिलां पयलीं. म्हणटो तुवें पयलीं बिलीव करपाक जाय ताणें दिलां तुका ऑलरेडी. तूं कॉन्ट्ररी तेज्या मागणें तेजें उतरां आड उलयशी तें घडचें ना. म्हणटो तेजें उतरां आड न्हू तेजें उतरां प्रमाणें. म्हणटो ही उचारणी आतां दिता तुमकां. एक मागणें करता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता म्हाज्या सोमिया दोनी आनी म्हाज्या सोरवंडारा म्हाज्या खातीर तूं त्या खुर्सार गेलोय आनी म्हाजें पातकां तुवें तें कुडीन घेतल्या. म्हाजें दुयेंसाचें फोर्मोण तुवें सोंसलाय. जें फोर्मोण जावन आसलें जे तुजें चाबूक मारलें तुजें मांस काडलें तें जावन आसलें तुजें फोर्मोण आमच्या दुयेंसाचें. आनी आमच्या दुयेंसाचें फोर्मोण तुवें तुजे कुडीन भोगलाय आनी मनीस म्हणून भोगलाय. आनी त्याच गायांनी जे तुजे कुडीर पडले त्याच गायांनी आमी बरी जाली म्हणून आमी परगट करता. जेजू तूं म्हाजो सोमी म्हाजो दोनी म्हाजो सोरवंडार. म्हाजें पातोक तुवें तुजे कुडीन घेतलाय आनी सोतपण तुवें आमकां दिलाय. हें जावन आसा तुजें फुकट देणें आनी आयज आमी तें आपणायता. आनी तुका म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता. तूं आमचे खातीर इफेनान गेलोय आनी इफेन तुवें तुज्या लोकांक बंद केलाय आनी स्वर्गाची वाट तुवें ओपन केलाय म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी जेन्ना तूं स्वर्गार गेलोय सर्गीच्या बापाक मेवपाक तेन्ना तुवें आमच्या भितर पवित्र आत्मो बापाय लागीं मागोन धाडलोय आनी आमचे कुडीन आतां पवित्र आत्मो येता. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमी चलता आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर काम करता. आयज आमी सगळीं तुजी घूट मानून घेतल्या जेजू. आनी जे तुजे घूट आमी मानून घेतल्या ते आमच्या जिवितान आमी लायतल्या. आनी सुबाम फळां आमी क्रिस्तांव जिविताची हे पोरशेक दितल्या म्हणून हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आमी एक आंब्याच्या झाडा भाशेन जातल्या जे आंब्याच्या पोंदाक कोणूय येवन रावंक शकता आनी तेजी सावळी घेवंक शकता. जे झाड आंब्याचें झाड आपणाची पानां करपयता आमकां सावळी दिवपाक. आनी हे आंब्याचें झाड मानकुराद हो आंबो एक पासून आपूण खायना पूण सगळे आंबे लोकांक दिता. एक पासून आंबो आपणा लागीं आपूण खायना. आनी आमी जावन आसा तें आंब्याचें झाड. आमी एक पासून आमकां आंबो आमी खायना. हो आंबो जशें आंब्याचें झाड आमी आमची गोडसाण दुसऱ्यांक दीत वयता. आनी आमी बरीं आंब्याचीं झाडां जाल्या म्हणून सर्गीच्या बापा तुका आर्गां तुका महिमा. जेजू क्रिस्ता तुका आर्गां आनी तुका महिमा. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां आनी महिमा. आमी बरे क्रिस्तांव जिवीत जियेता म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा. आमी आदले ते सगळे गेले आनी आमचे भितर आमी नवी रचना आनी नवी रचना कशी आमी जियेता तुज्या सोंतपणान. तुका सगळीं जावनी आर्गां आनी महिमा साश्णाच्या साश्णान. आमेन आमेन आमेन.